Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गांनी वाखाणणी दिता ह्याच्या दिसा पासत तूं आमच्या सांगाता आसाय तुवें आमकां ह्या जाग्यार आयज एकठांय केल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता हो दीस इतलो बरो तुवें आमकां दिला सावूत तुवें आमकां दिलाय भलायकी तुवें आमकां दिलाय सगळ्यांक आमकांय तशीच आमच्या घरच्यांकूय तुवें राखली सांबाळली म्हूण तुका आमी आर्गांनी वाखाणणी दिता दुनिया तुजें उतर जें आमी सकाळच्या आदेसाक जें आमी शिकलां पयल्या सेशनान जें आमी तुजें उतर आयकलां हें उतर तुवें आमकां बरे भशेन शिकयलां पळय तत्म्याच्या आदारान तुवें आमकां त्या उतराची सोजमणी दिल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता तशेंच ह्या वेळाची शिकवण सोम्या तुज्या हातीन आमी घालता तुज्या पवित्र आत्म्या सांगता तूंच आमकां हे शिकवणेची सोजमणी दितले म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच दिनवासता आमी जायते आमच्या कालचाचे हांवडे घेवन ह्या सुवातीचेर आयल्या बापा तुजेर पातयोन तुजेर विस्वास दवरून जावं कोणाच्या तोंडांतल्यान आयकोन की देवाचें उतर परगट जाता ही खबर आमच्या कानार पडोवन तुवें आमकां एके भाशेन आपोवन ह्या सुवातीचेर हाडल्या आमची परिस्थिती आमचे 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 जे सिट्युएशन आमच्या जिवितान आमी 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 अणभवता ज्या प्रॉब्लम्सान आमी सद्याक ह्या प्रॉब्लमान वॉट एवर मे बी द सिट्युएशन वी आर गोईंग थ्रू यू हॅव सीन दॅट ओ लॉर्ड अँड दॅट इज द रिजन यू हॅव ब्रॉट अस हियर सो दॅट वी शॅल नो द ट्रूथ वीच इज a written word from the Bible, from your पवित्र पुस्तकान जे तुजें उतर बरयलेलें आहा तें शिकोन ताची जाणवाय आमकां येवन आनी आमची सुटका जावची म्हूण तुका आवडो आसा म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता होली स्पिरीट टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दीस सेशन let it be done what you want to teach us and not what we want to learn, O Lord, because you know exactly what we need. Thank you, Father, for revealing your truths to us through your written word by the power of the Holy Spirit. Lord, take complete control of this session, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Sogli ha Elia. कोण हा भायर भितर ओके आसूं ओके येतली ओके सकाळी कितें शिकली आमी आं भावार्थ शिकली ओके शिकली न्हू एकूच सांगा भावार्थ म्हणजे कितें आं दिसना तेजेर सोत मानप दिसना तेजेर सोत मानप आतां कितें दिसना आमकां एक्चुली आमी कालूय शिकल्या हें पोरूय फर्स्ट दिसाकूय शिकल्या केन्ना फर्स्ट दीस कालो आयज पोर न्हू हां मंडे आमी शिकल्या न्हू भावार्थाचेर कालूय शिकल्या सदां शिकतलीं कित्याक भावार्थूच चड गरजेचो आमी म्हणटा भावार्थ आहा मागीर आमी काल मार्ताच्या जिवितान पळयलां भावार्थ आहा पूण मागीर कितें जाता संवसारी हुस्के संवसारी खोती वय व ना शिकूंक ना आमी मार्ताच्या जिवितांतल्यान काल शिकल्या इसोल्ली काय जाणा इसोल्ली ना जाणा न्हू प्रेज गॉड ओके भावार्थ म्हणजे कितें साद्या उतरांनी दिसना तेचेर आमी विस्वास दवरप खंय बरयलेलें आहा हिब्रूज 11:1 ओके पयले दिसा आमी कितें शिकल्या फर्स्ट डे हां सांगा करेक्ट बरो उगडास आसा हे तुमी बरी एटेन्शन दिवन आयकता जाणा तुमी इसरोंक ना तुमी सांगतात पयले दिसा कितें शिकल्या देव म्हळ्यार मोग देवान आमचो कशे भशेन मोग केला पळय तो वय व ना देवान आमचो मोग केला करूंक ना कशी जाणा आमी आं एकल्याच पुताक दिलो ओपून दिलो आनी ते भाशेन आमकां दाखयलो की देव आमचो कितलो मोग करता आतां आमी देवाचो मोग करता काय आतां कोणूच उलयना आतां कोणाची जाग ना करूंक शिकता कॉमेर्स केला प्रेज गॉड थँक्यू जीसस सो देवान मनशाचो संवसाराचो आपले पोरजेचो संवसाराचो म्हणजे आपले पोरजेचो आपले रोचणेचो आमकां रोचल्या देवान वय व ना कोणा सारकिली आपल्या सारकिली रोचल्या करेक्ट देवान आमकां आपले सारकिली रोचल्या आनी देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमकां वंपून दिलो आतां देवान तर आमचो मोग केला आनी आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो मोग केला न्हू जाल्यार पुताक आनी दिवची कित्याक गरज आसली कित्याक दिलो पुताक सांगा ओके
थोडी म्हणटा गुलामपणाची. तूं कितें म्हणटा ब्रदर? मोग केला न्हू, पुताक आनी दिवपाची कसली गरज आसली? मनीस जियेन आसलो पयलीं. हां, पातकाक लागून पुताक दिलो, आतां पातो करिनान आमी? आतां आनीक पाट दितलो? पयलीं एक पाटी सुरवातेक दिलो. जॉन 3:16 म्हणटा न्हू, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या बसत वंपून दिलो. आनी जो कोण म्हज्या पुताचेर सोत मानतलो ताचो नाश जावचो ना, पूण तो सासणीक जिवीत जियेतलो. करेक्ट? पूण आतां पुताक वंपून दिलो, कारण कितें? कित्याक गरज आसली पुताक दिवपाची? सांग सांग. आय वॉन्ट यू टू से समथींग. कित्याक दिलो जेजूक आमकां? आमच्या पातकांतली आमकां सोडोवपाक. म्हणजे आमी पयलीं कशीं आसलीं? पातकान आसलीं. वय ना? म्हणजे आतां आमी पातक कोणूच करिना. पातकांतली सोडयल्याय म्हणटा, पातक करताय म्हणटा, कितें म्हणटात? हां, सांग सांग. रेस्टोरेशन विथ गॉड. सेपरेशन जाल्लें पातकाक लागून. आतां आमी रिस्टोर्ड जालीं. सो म्हणजे आतां आमी पातक करिना. मग कसलें रेस्टोरेशन तर तें पातक करताले आमी? Sin was the cause of separation from God. But the truth is, the disobedient, the main root is disobedient. But it disobedient. That's why when man disobeyed God's command, he committed a sin. Correct? The root is disobedient. मूळ जावन आसा देवाच्या उतराक उतर मोडले, पाळो दिवंक ना. तें जावन आसा मूळ. Because of one man's disobedience, not because of one man's sin. Because of one man's disobedience. Can we go Romans 5:19? Thank you, Holy Spirit. Okay. For by one man's sin or disobedience. देवान कितें दिलो आमकां? कायदो. मनशाक कितें दिल्लो? आदावांक एक कायदो दिल्लो, एक कमांड दिल्लो, हें तुमी करपाचें ना. सो मनशान कितें केलें तें? उतर देवाचें मोडलें. तेका लागून कितें भितर सरलें? पातक जालें. आनी आमी वी वर मेड सिनर्स. वी वर मेड सिनर्स. आमी पातकी जालीं. आमकां पातकी वी वर मेड. हाऊ डू यू से इन कोंकणी? आमी पातकी जाल्या कित्याक? आमी पातक केला म्हणून न्हू. ते एकल्या मनशाक लागून जे सुरवातेक देवान पळय कमांड दिल्लो, ते एकल्या एक पातकाक लागून आमी सगलीं पातकी. जायते फावटी आमकां कितें दिसता? हांव पातकी कित्याक हांव पातक करता म्हूण. दिसना आमकां? आमकां कितें दिसता? तूं कित्याक पातकी? आतां जरी तर हांव म्हणटा न्हू हांव पातकी, कित्याक लागून तूं पातकी म्हणटा? ना, हांवें पातक केला न्हू. दिसना आमकां हे भाशेन? कशी म्हणटात आमी? ना, हांवें पातक केला न्हू तेका लागून हांव पातकी. वय ना? पूण आमी पातकी आमी पातक करता म्हणून न्हू. आमी पातकी कित्याक आमच्या भितर हो पातकी सोयीम आसलो म्हूण. समजता? आमी पातक आदारतालीं कित्याक? आमच्या भितर तो पातकी सोयीम आसलो म्हूण. समजता? कोण न्हिता? ते सगळीं जागी आहा. जागी आहा ती हालेलुया म्हणत. सगळीं जागी आहा. तुमचे शेजारी बी कोण न्हिजला जाल्यार पळयात आं. हें मिस जावंक जायना आमकां. ओके? आतां For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. समजलें? एकल्या मनशाच्या पातका खातीर आमी सगलीं पातकी थारायली. आमकां सगलीं पातकी जाली. कित्याक आमी पातक केला म्हूण न्हू. सुरवातेक जें उतर मोडलें देवाचें, तेका लागून एका मनशाच्या पातकाक लागून बिकॉज ऑफ दॅट वन मॅन्स डिसओबिडियन्स. फॉर एज बाय हाउ मेनी मेन? One man's disobedience, many were made sinners, and due to one man's obedience,
many be made righteous. So म्हले एकल्या मनशाच्या पातक्याक लागून आख्खी सोसोद पातकी सोयंबाची आमी जाली. पूण आतां आमकां बरी खबर कितें, शुभ वर्तमानाची खबर कितें, गुड न्यूज आमकां कितें. आतां आमी पातकी म्हूण आमी पातक केला म्हूण आमी पातकी आहलोली ना. सो हो बॅड न्यूज काय गुड न्यूज आमकां जालो मागीर. वेन वी बॉर्न, गुड न्यूज. वेन यू केम टू नो दॅट यू वर मेड सिनर, इट्स अ गुड न्यूज. हां, अ मॅन should be very slow in speaking, very slow in hearing, quick in hearing and slow in speaking. Yes or no? आमी आयकोना आमकां समजचें ना. सारकें? Yes or no? So first is hearing and then asking God to give the understanding. But if we pay attention, by default God gives us the understanding. Yes or no? So एकल्या मनशाच्या पातकाक लागून, एका मनशाच्या पातकाक लागून आमी सगळी पातकी आमी जाली. आमी पातक केला म्हूण न्हू. तेच भाशेन एका मनशाच्या बरेपणा खातीर, ओबिडियन्सा खातीर देवाच्या उतराक ताणें पाळो दिलो मोरो पर्यंत. ही वॉज ओबिडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड टील द पॉयंट ऑफ डेथ. हू वॉज दॅट? जीसस. जेजू मोरो पर्यंत, निमणो उगोत पर्यंत बापाच्या उतराक विस्वाशी रावलो. कितें रावलो? विस्वाशी रावलो. आनी त्या जेजूच्या विस्वाशीपणा खातीर आमी सगळीं नितिवंत आमकां केली. आतां आमी नितिवंत सगळीं वय ना. कोण जेजूक स्वत मानता ती आमी सगळीं नितिवंत वर न्हू. नितिवंत इज रायचियस. आतां आमी नितिवंत आमी बऱ्यो करून केल्या म्हूण काय जेजून देवाचें उतर मोरो पर्यंत पाळलें ताका लागून आमी नितिवंत. हां, देवान जेजून बापाचें उतर मोरो पर्यंत सांबाळलें. आनी कितें पळय तो ह्या संवसारान ही एंटर टू दीस अर्थ. देवान ताका ह्या संवसारान धाडलो. देवान ताका ह्या संवसारान एका मनशा स्वयंबान धाडलो. कित्याक? मनशाचें पातक ते खुर्साचेर ते जेजून घेवपाक आमच्या पासत. ताका लागून आमी म्हणटा देवान संवसाराचो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो म्हणटा. वंपून दिलो म्हणजे कितें? देवान पुताक बेश्टो धाडूंक ना एन्जॉय करपाक. आतां आमकां कितें दिसता? संवसारान आहा म्हणजे आमी एन्जॉय करूंक जाय. वय ना? द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, एन्जॉयींग द वर्ल्ड. येस ओ नो? आतां आमकां संवसार एन्जॉय करप म्हणजे आमकां कशे भशेन दिसता? आमकां जाय तितलें आमकां मेळप, बरें न्हेसप, बरें खावप, बरें जेवप, बरें रावप, बऱ्यो गाडयेनी भोंवप. वय ना? म्हणजे संवसारी वस्तू आसप म्हणजे आमकां कितें दिसता की सगलें आहा, सगलें बरेंपण. पूण देव आमकां ते भशेन जिवंक आमकां आवडटा काय आमचें जिवीत? और आमकां पयलीं स्वताची खबर आसपाक जाय. कितें आसपाक जाय? आमी तर म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमकां पयलें स्वत खबर आसोंक जाय क्रिस्तान आमच्या सवे कितें केलां. समजता? आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय जेजून संवसारान येवन बापान जेजूक संवसारान कित्याक लागून धाडलो. काल आमी म्हणटालीं जेजूचें येणें आमी जेन्ना सेलेब्रेट करता वर्सान एक पार्टी केलें, सगलें केलें, जालें. एक ती तारीख गेली. दुसरे दिसा बॅक इन टू आवर ओन लायफ. दुसरे दिसा कितें जाता? नॉर्मल लायफ आमी जियेता. नियाळ आहा तो जेजू कित्याक येयला? तो आसता आमकां नियाळ? जेजू कित्याक येयला तो? वो नियाळ आमकांय आसपाक जाय आनी आमच्या ल्हाना व्हडांक भुरग्यांक कोण नॉको आसलेल्याक आमी ही खबर दिवंक जाय जेजू ह्या संवसारान कित्याक आयलोलो पळय तो. समजता? आमी आमच्या भुरग्यांक कसले आमी यू नो वॉट कायंड ऑफ टिचिंग्स वी आर गिवींग, वॉट कायंड ऑफ नॉलेज वी आर गिवींग टू आवर चिल्ड्रन. आमी धाकट्या भुरग्यांक आमच्या कितें शिकयता? बरें शिकोवंक जाय, हें जावंक जाय, तें जावंक जाय, इतलें बरें शिकोवंक जाय, आख्ख्या गांवांत तुजें कितें तरी नांव जावंक जाय, लोकांनी तुका म्हणजे यू नो पीपल हॅज टू नो यू. सगल्यांक तुजी वळख आसपाक जाय, तुवें कितें तरी जावंक जाय, वीच इज करेक्ट. बट ऑन दी अदर हँड, आर वी गिवींग आवर चिल्ड्रन द नॉलेज ऑफ क्रायस्ट, वॉट जीसस डीड फॉर अस? जेजू कित्याक? जेजू आमच्या पासत येयला पूण आमच्या भुरग्यां पासत येवंक ना. भुरग्यां पासत खुर्सार मरोंक ना. आमच्या पास्ट, आदल्या यू नो पास्ट इज वॉट? फाटल्या जिवितान, फाटल्या जिविताचें आतां प्रेझंट आनी फ्युचर हे सगळे पातकांतली आमकां जेजून सुटका दिल्या. आदी फुडेंच. केन्ना? आदी फुडेंच. आतां आमी म्हणटा 2000 वर्सां पयलीं जेजू आयलोलो. वय ना? 2024 वर्सां म्हणून येता आतां. करेक्ट? 2024 वर्सां पयलीं जेजू संवसारान आयलोलो. तेन्ना आमी जल्मलेलीं. सो आयज म्हज्या आमी केन्ना जल्मल्या? आतां
50 वर्सां फाटीं आसत 30, 40, 50, 60, 70 तेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना तेच्या पयलो सो म्हज्यान म्हणूं येता ओ जेजू आतां हांव जल्मलो तेन्ना जेजू जल्मोंक ना सो म्हाज्या पातका खातीर कसो मरोंक शकता तो ताका लागून जेजू म्हणटा देवाचें उतर जेजू आमच्या फाटल्या पातकांक आतांच्या आनी हेच्या फुडें जातली पळय केन्ना आमच्या कडेन त्या सगळ्या पातकां पासत जेजू त्या खुर्सार मेला ह्या उतराची आमकां जाणवाय सदां काल नियाळ जाणवाय म्हणजे एट द सेम टायम नियाळ यू नो दॅट रियलायजेशन आमकां आसपाक जाय एक ते आमकां यू नो आतां आमच्या जिवितान आमी कितें अचीव केलें फॉर एग्जाम्पल इफ वी अचीव समथींग डू वी फॉरगेट इट आफ्टर सम टायम ऑर वी रिमेंबर इट ऑल द टायम कितें आमी सपोज अचिवमेंट इज वॉट आमी कितें आमकां अचीव केलें आमी संवसारान कितें म्हणटात मेळोन घेतलें ओके जे यू नो लोक आमकां वाखाणटा मिनींग पीपल प्रेज अस फॉर एप्रिशिएट अस प्रेज अस यू नो तुवें केलें कोणा कडेन जायना इट्स नॉट इजी पूण तुवें केलें हें आमकां सगळें बरें दिसना तुवें केलें ओ आमी कितें तरी मेळोवन घेतलें वो आमी जें कितें मेळोवन घेता आमी जें कितें ह्या संवसारान आमी कितें करून घेता आमचें नांव ह्या संवसारान व्हडलें जाता फॉर एग्जाम्पल डॉक्टराचें एग्जाम्पल घेवया अ गूड डॉक्टर वे पीपल नो हीम आनी लोकांक यू नो तो फेमस जायत वयता लोकांक तेजी वळख जाता दुसरे गांवचे लोक ताका वळखता फिल्म एक्टर वी कॅन से मुवी एक्टर्स आतां मुवी एक्टर्स तेंच्या एका गांवान आसत पूण आख्ख्या वर्ल्डाक ताका लोक वळखना सो तांकां खुशालकायेची खबर न्हय सो आतां ती जाणटी पासून जाली जाल्यार दे फॉरगेट द आयडेंटिटी वॉट दे हॅव बिल्ड इन दीस वर्ल्ड ऑफ देर नेम नो रायट दे रिमेंबर ऑल द टायम वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज संवसारान जेन्ना आमी कितें अचिवमेंट घेता संवसारान जेन्ना आमचें आमी नांव जोडून घेता संवसारान जेन्ना आमी आमचो एक स्टेटस आसता एक स्टँडर्ड आसता एक पोजिशन आसता एक प्रोफेशन आसता वी आर प्रावड ऑफ दॅट प्रोफेशन येस ओ नो बिकॉज आय बिलीव दॅट दीस इज माय आयडेंटिटी दॅट इज वॉट हाव पीपल नो मी करेक्ट नो हे भाशेन लोक म्हाका वळखता जावं एक डॉक्टर जावं एक टिचर जावं एक प्रोफेसर जावं एक एडवोकेट जावं एक एक्टर जावं एक एनीथींग सो आमकां कितें दिसता ओ ही आमची आयडेंटिटी सो वी फील प्रावड ऑफ इट येस ओ नो बिकॉज वी फील दीस इज द फ्रूट ऑफ माय हार्ड वर्क ऑफ माय एफर्ट आय स्टडी गूड आय अचीव्ड आय परफॉर्म्ड गूड एंड आय एम वर्किंग इन दीस नाव दीस इज माय स्टेटस दीस इज माय प्रोफेशन हें म्हजें प्रोफेशन डू वी आमकां हें प्रावडनेस जायना जाता बिकॉज आमकां संवसारी नदरेन अशें दिसता की ही म्हजी आयडेंटिटी ही म्हजी एक वळख पहचान म्हणटा आमी वय वना हे भाशेन लोक आमकां वळखता इन द सेम वे जेन्ना आमी म्हणटा आय एम क्रिश्चन जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धोनी जेजू म्हजो सोडवणदार आतां जेन्ना हांव वेन आय लूक एट माय सेल्फ म्हजी आयडेंटिटी आतां कितू कोणा भितर आहा जेजू भितर आतां म्हजी आयडेंटिटी कितें जेजू भितर आतां म्हज्यान म्हणूंक जायना द वर्ल्डली थिंग इज एट दी सायड बट एट द सेम टायम सपोज तर हांव म्हणटा हांव क्रिस्तांव म्हज्यान जाणा जावपाक जाय हांव जेन्ना म्हाका म्हणटा हांव क्रिस्तांव हांव जेजूचेर पाती येता जेजू म्हजो देव जेजू म्हजो सोमी जेजून म्हज्या पासत खुर्सार केला हेची वळख म्हाका दीस आनी रात आसपाक जाय बिकॉज दॅट इज अ रियल आयडेंटिटी ऑफ मायन in Christ Jesus. It is not that what I achieved, it is what he did on the cross. ये म्हजें अचीवमेंट न्हू आतां म्हजें अचीवमेंट न्हू it is not my works but it is the work of Christ what he did on the cross and that is my real identity. समजता ही जावन आसा म्हजी एक खरी वळख आतां आमी जेन्ना आतां आमकां जेन्ना आमी जेन्ना यू नो वेन वी गो समवेर आमकां विचारल्या उपरांत आमी कितें म्हणटा तूं कोण खंयचें तूं कितें तूं वॉट डू वी से आमचें नांव सांगता आमी खंयसान आयल्या तें सांगता सपोज तरी त्या मनशाक आमची वळख येना आमी कितें म्हणटा आमच्या पेरंट्साची वळख दिता वय वना हेजे चेडो तेजो चेडो येसो न्हू जरी तर आमच्या पेरंट्सांक वळखना देन वॉट डू वी डू ग्रँड पेरंट्स एटलीस्ट ग्रँड पेरंट दे वूड नो स्पेशली नाव एज यू आर लिविंग इन मुंबय करेक्ट so your ancestors are from here in Goa so if now somebody is not recognizing you would tell the name of your grandparents correct no so संवसारान आमी कितें दिता आमची मनशापणाची आयडेंटिटी दिता करेक्ट
बट एट द सेम टायम आमची खरी वळख जावन आसा जेजू सोवे. पूण जेन्ना हांव सोजमोन घेतलें जेजून म्हज्या पासत कितें केलां हेजी तर म्हाका वळख आहा, जाणवाय आहा. ही संवसारी वळख म्हाका आनीक इट वोंट मेक एनी डिफरन्स टू मी. बिकॉज नाव आय लूक एट माय सेल्फ इन नॉट वॉट आय डीड, बट नाव वेन आय लूक एट माय सेल्फ आय सी जीसस वॉट यू हॅव डन ऑन द क्रॉस, दॅट इज वाय आय एम हियर टुडे. जेन्ना सांग पावलो म्हणटा देवाचे कृपेन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड म्हणटा आपूण आय एम वॉट आय एम म्हणटा. आपूण जो कसोय आपूण आसूंक पूण कसो पळय आपूण आसा हें देवाचे कृपेक लागून हा म्हणटा. पूण तेका एक तेजी वळख नासली ह्या संवसारान पयली आसली. फारिसेव आसलो तो, इतलो शिकलेलो म्हणटा. ही वॉज अ स्कॉलर इन दॅट वीथ पेन तेजें म्हणजे कितें हीज तेजी लिडरशीप कशे भाशेन आमकां एक बायबल सांगता की तो एक पेन हातीन आसलेलो मनीस म्हणटा. म्हणजे तो बरोवपी, लेटरां बरोवंक ना आमकां, बरयलां. कित्याक तो खूब शिकलेलो, स्कॉलर आसलेलो तो. पूण निमाणो तो कितें म्हणटा, जेन्ना जेजू ताका मेळटा, जेजूच्या मोगान तो पडटा, जेजूची ताका वळख येता, जेजूची तो जाणवाय घेता, जेजून कितें केलां तें तो सोजमोन घेता. तो म्हणटा आपूण पळय कितें शिकला न्हू तें कित्याकूच उपेगाक ना म्हणटा, तें गार्बेज म्हणटा. तो निस्तेकार आसलेलो, शिक्षणाची ताका वळख नासली, आसली. पूण तो कसो इसरोंक पावता, जेन्ना जेजूची ताका वळख जेन्ना वेन ही एनकावंटर क्रायस्ट एंड वेन ही अंडरस्टँड वॉट जीसस डीड फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द होल वर्ल्ड, जेन्ना ताका ती सोजमणी येता तेन्ना तो म्हणटा म्हजें शिकप, म्हजी वळख, म्हजी जें जें कितें आपणें जें आपणायलां आणपणलां आख्ख्या संवसाराचें तें कांयच न्हू म्हणटा क्रिस्तांव सवें, कांयच न्हू म्हणटा तो. कित्याक लागून जें तो कितें शिकलेलो, कितें केलेलें, जे भाशेन तो आसलो पयलो, तो कित्याचेर आसलो ऑन हीज ओन एफर्ट. येस ओ नो? बट नाव वेन ही एनकावंटर जीसस, जेन्ना जेजू ताका मेवता, जेजूक तो जेन्ना भेटता, वाटेर ताका जेजू दिसती पडटा, एक उजवाड ताका येता आनी जेजूची वळख ताका आयकोंक ना तुमी सांपावलोची खबर? जेजू ताका वाटेर दिसती पडटा दामस्कास वयता आसतना आनी 3 दीस देन ही बिकम ब्लायंड फॉर 3 days. ही एनकावंटर क्रायस्ट इन दॅट वे. देण्यान जेजूक शिसा, दुसरे शीस आसलेले तांच्या भशेन तो फिजिकली जेजूक केन्ना मेळोंक ना, केन्ना जेजू बारीक भोवंक ना, तेजी मिनिस्ट्री केन्ना दोळ्यांनी ताणें पळोवंक ना. पूण जेजूक ताणें केन्ना पळयलो? ही एनकावंटर क्रायस्ट, जीसस स्पोक टू हिम, ओनली द वॉयस. Saul, Saul, he's calling him, why are you persecuting me? जेजू ताका म्हणटा, इट इज रिटन इन Acts chapter 9 and Acts chapter 9. तो म्हणटा सॉल सॉल म्हणटा ताका तो उलो 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 करूंक लागता. फकत तो जेजूचो आवाज आयकता आनी आख्खें आपलें जिवीत 3 दीस तो नियाळ करता त्या आवाजाचेर आनी जेजू ताका सगलो गूट उगडापो करूंक सुरू जाता. कित्याक जेजूक सावलू सोवें एक येवजण आसली. समजता? जेजूक सावलू जो आतां सांपावलो म्हणटा आमी, ताच्या सोवें एक येवजण आसली जी सावलूकूच खबर नासली केन्ना. पूण तो मागीर जेन्ना चिटी बरयता पळय ते चिटीनी तेज्या आय डोंट नो कोरिंथियन इट इज रिटन आय थिंक, तो म्हणटा आपूण कुसव्यान आसतनाच आवयच्या देवाक म्हजें सोवें म्हणटा येवजण आसली. पूण तो इतलो तेंपाक तो जाणा आसलो ना. बट जेन्ना जेजू इन अ रायट टायम ताका जेजू वाटेक ताका भेटता, जेजू ताका आपल्याची वळख दाखयता, आपूण तो नाजारेताचो जेजू म्हूण ताका सांगता, ती उतरां घेवन तो 3 दीस तो एक फिजिकल दोळ्यांनी तो कुड्डो जाता. कुड्डो जाता म्हणल्यार कितें, काळजाच्या दोळ्यांनी, मनाच्या दोळ्यांनी तो कुड्डो जायना. काळजान तो सारको बरो पळयता, जेजूचो नियाळ घेता, जेजू कडेन आपलो संबंद वाडयता 3 दीस. आनी मागीर एक दुसरो मनीस येता आनी ताका देव त्या मनशाक सांगता, अनानियास येता आनी म्हणटा देव जेजू ताका अनानियासाक म्हणटा वच म्हणटा अमक्या घरान. त्या घरान म्हणटा सावलू हा म्हणटा, वचोन ताका ब्लेस कर म्हणटा. आनी तो तेजेर जेन्ना मागणें करून हात दवरून मागणें करता तेन्ना पावलूक दिसती पडटा. सो हे 3 दीस जेन्ना ताजें, आतां हे सावलीची खबर हांव कित्याक सांगता जाणा तुमी? ही गॉट हीज रियल आयडेंटिटी. बिफोर दॅट ही हॅज हीज ओन आयडेंटिटी. येस. मागीर ताका कितें जाता
He understood his real identity in Christ Jesus. In the same way, आयज पासून आमी जी पोरसां आसा, आयज आमी म्हणटा जेजूक आमी सोत मानता, जेजूक आमी जेजूक आमी आमचो दोनी सोमी मानून घेता, म्हणटा सोडवंडार म्हूण मानून घेता. जेन्ना सावलू मानून घेता, जेजू आपणाची जी येवजण आसा सावलू सोवे पावलू सोवे ताका तो उगडापी करीत रावता. इन द सेम वे आयज आमकां पासून जोण एकल्याक, म्हाकाच न्हू कित्याक हांव हिंगा उबें आहा म्हणून, आमी जी कोण हांगा उबी रावता तेंकांच न्हू, तुमकां जोण एकल्याक जेणी कोणें जेजूक आपलो सोमी दोनी म्हूण स्विकारूंक तयार आसा आनी घेतला, तांकां सगल्यांक जेजूक तांचे सोवे एक येवजण आसा. ही समज आमकां आसपाक जाय. ही आमी केन्ना सोदूंक लागतली, केन्ना आमकां मेळोन येतली, जेन्ना आमी आवंडो दवरतली जेजूक म्हणटली जेजू म्हाकाय जाय, म्हजी आयडेंटिटी तुज्या सोवे, म्हजी वळख, म्हजी एक वळख म्हणूंक शकता आमी कोंकणीन, एक वळख तुजे सोवे. हांव जाणा तुका म्हजे सोवे येवजण आसा, पूण पवित्र आत्म्या उदेशी म्हाका ती उगडापी कर, म्हाकाय जावंक जाय तुजो. डू वी ऑल वॉन्ट टू बी द डिसायपल ऑफ जीसस? येस ऑर नो? इफ यू वॉन्ट टू बी द डिसायपल ऑफ जीसस वी नीड टू ओबे हीज कमांडमेंट्स. आमकां तर ताजे डिसायपल जावंक जाय, जेजूचे शीस जावंक जाय. आमी कितें करूंक जाय? ताज्या उतराक पाळो दिवंक जाय, ताजे मानामेत आमी सांबाळूंक जाय. आनी कसले ते कमांडमेंट्स? सो कसले ते कमांडमेंट जेजून आमकां दिल्या ते? लव युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट, ऑल युअर मायंड एंड विथ ऑल युअर सोल. एंड दी अदर वन? एज युअर सेल्फ. सो तयार आसा आमी? तयार आसा आमी? We are ready to love ourselves. That nobody has to teach us. आमकां आमचो मोग करपाक आमकां कोणें शिकोवपाची गरज ना. तुमकां शिकोवंक जाय तुमचो मोग करपाक तुमकांत. Do we need any classes to love ourselves? Anybody has to come and teach us how to love yourself? Because 24/7 we love ourselves. It means आमकां कोणाचें हर्ट घेवंक आमी तयार ना. कोणें आमकां करेक्शनां केलें आमकां तयार ना. आमकां कसलें कितें दूख जाल्ली आमी तयार ना. आमच्या फॅमिलीन कसले प्रॉब्लम्स जालेले आमकां नाका. सो आमी सगळें आमचें बरेंपण सोदता. म्हणचें कितें? वी लव आवरसेल्फ. येस ऑर नो? सो डू somebody has to come and teach us how to love ourselves? But what about the additional words? Love yourself as yourself. The way you love yourself, you ought to love your neighbor as well, the same way how you love yourself. जे भाशेन आमी आमचो मोग करता तेच भाशेन आमी आमच्या शेजाऱ्याचोय पेल्याचोय मोग करपाक जाय. आनी दुसरे सुवातीचेर जेजू म्हणटा जो कोण तुमकां दुस्मान आहा तेजोय तुमी मोग करपाक जाय. येस ऑर नो? आदल्या कोरानान जेन्ना मानमेत दिलेले, जेन्ना आमी मनीस जेन्ना एक खून अपराध करता ताका फारीकपण आसा वो ना? आसा. केन्ना आहा? वेन ही गो एंड किल समबडी. येस? इट मीन्स ही इज डिसओबेईंग द कमांड. येस ऑर नो? बट नाव इन द न्यू कव्हर्नमेंट जेजून कितें म्हणलां? जोरी तर तुज्या शेजाऱ्याचो जावं तुज्या वेन तुज्या भावाचो म्हणटा, तुज्या शेजाऱ्याचो जावं तुज्या भावाचो तर तूं राग धरून आहा मनान, म्हणचें कितें? म्हणचें कितें? भावाचो राग काळजान म्हणचें कितें? यू आर अ मर्डरर. इन दी ओल्ड पोन्न्या कोरारान जेन्ना आमकां मानामेत दिल्या, खून करी न्हय म्हणोंक ना आमकां. शॅल डू नॉट किल. येस ऑर नो? सो डू नॉट किल इज वॉट? नॉट टू मर्डर. डू नॉट किल. किल हू? एनिमल्स ऑर ह्युमन? मनशाक वा जनवरांक? मनशाक. करेक्ट? पोन्न्या कोरारान आमकां जे मानामेत दिलेले तातूंत कितें म्हणलां? मारूं न्हय. करेक्ट? डू नॉट किल. पूण आतां नया कोरारान जेजून जेन्ना आमकां मानामेत दिला कितें सांगलां? इफ यू हेट युअर ब्रदर यू आर अ मर्डरर. Are you understanding the difference between the old covenant and the new covenant now? वो नेवो कोरार आसा ताचो फाउंडेशन कित्याचेर तोरलेलो आहा? मोगाचेर. कित्याक देव जावन आसा मोग. सोजमता? वो नेवो कोरार एक्चुअली पोन्नो कोरार पासून मोगाचेरूच तोरलेलो आहा, पूण मनशाक ताची सोजमणी नासली. देव म्हणजे सदां काल मोगूच. आदल्या कोरारान देव रागार आनी आतां मोगार न्हू, देव सदांच मोगार. पूण आमच्यो कोरण्यो सारक्यो ना. कित्याक? Because of that one man's disobedience, many were made sinners, and because of that sin nature, we wanted to do good, but we were ending up in doing something bad. आमकां बरें करपाक जाय, कित्याक देवान आमकां कोणा सारकी रचलेली? आपल्या सारकीली. पूण आमच्या पातकी स्वयंपाक लागून आमी कितें करूंक पावता? पातक करूंक पावता. वय ना? पयलीं स्वतेर पातक केन्ना घडटा?
पातोक केन्ना घडटा मनशा कडेन? केन्ना? सांगा व्हडल्यान सांगा. पातोक केन्ना घडटा? चूक म्हणजे पातोक न्हू, पूण चूक कित्याक करूंक पावतात आमी? sin nature. बिकॉज ऑफ sin nature आमी पातोक करता. पूण हे पातोक घडोवन येता की कशे भाशेन? कितें आहा कारण ही घडपाक? नेचर आहात, पूण कारणां कसली आहा? कारण कितें? ओके, सुरवातेक जेन्ना पयलो जेन्ना खून जालोलो, कोणाचो तो? सुरवातेक ते दोगूय दुस्मान आसलेले एकामेकाचे पयले सान. कोण ते? कोण आसलेले? भाव आसलोले. पूण कितें जालें? जेलसी जाली. करेक्ट? एका भावाक दुसऱ्या भावाची जेलसी जाली. पूण जेलसी जावपाक कशी जेलसी जाली? कितें ना म्हणून कायनाच्या भितर? कितें नासलें तेच्या भितर? कंपॅरिजन जालें. बट बिकॉज देर वॉज नो लव इन हीम, मोग नासलो तेच्या भितर आपल्या भावा सोवें. पातकी सोय मासलो खरो, पातकी सोय मासता म्हणजे कितें? मनशा भितर मोग आसना, आनी मोग ना तेन्नाच आमचे सोवें वायट करण्यो घडटा. समजलें? आतां देव जावन आसा मोग. गॉड इज लव म्हणटा आमी, वय ना? देव जावन आसा मोग. ज्या सुवातीचेर मोग ना तेन्नाच आमचे कडल्यान पातोक घडटा. आमकां दुसऱ्याची खुन्नाटकाय जाता. खुन्नाटकाय इज जेलसी. आमकां दुसऱ्याची खुन्नाटकाय जाता. ही कित्याक लागून जाता? कित्याक आमच्या काळजान मोग ना. आमकां दुसऱ्याचो द्वेश जाता. कित्याक आमच्या काळजान मोग ना. दुसऱ्याचेर आमी रागार जाता. कित्याक लागून जाता? कित्याक आमच्या काळजान मोग ना. वय ना? मोग ना म्हणजे कोण ना? देव ना. तोंडान आमी कितें म्हणटा? हांव देवाक सोत मानता, हांव जेजूक सोत मानता, जेजूक सोत मानता, जेजूक सोत मानता. पूण कोरण्यो आमच्यो कितें आहा? काळजान कुडनाटकाय, दुसऱ्याची जेलसी, दुसऱ्याचो राग, दुसऱ्याचें पाड चिंता. तुवें म्हाका एक केलां, हांव तुका 4 करता. आनी वयता आनी रेतिरांक कितें म्हणटा? जावं खंय बायबल घेवन बसता आसतना, हो देव जावन आसा मोग, आनी हांव देवाचो खूब मोग करता. कोरणी म्हजी कितें सांगता? अंडरस्टँडींग? जोरी तर म्हाका गमोंक जाय म्हज्या भितर खरेंच देव आसा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तर हांव जियेतां, हांवें म्हज्या कोरणेचेर नदर मारूंक जाय. मनशान आपल्या कोरणेचेर नदर मारूंक जाय. म्हज्यो कोरण्यो कश्यो चलता, म्हजी चिंतना कितें चलता. आय हॅव टू थिंक, आय हॅव टू लूक अन टू माय एक्शन, माय थिंकींग. म्हजी चिंतना म्हाका कितें सांगता, म्हज्यो कोरण्यो कश्यो आहा, म्हज्या तोंडांतल्यान उतरां कितें भायर सरता, तेजेर चल्लेलें आहा. खरेंच म्हजो फावंडेशन देवाच्या उतराचेर आसा. देवाचो हांव खऱ्यांनीच मोग करतां. देव खरेंच म्हज्या भितर आसा वो ना पळयत. समजता? आतां सगळे वाटेनी आमी म्हणोंक जायना यू नो ना आमी जाणा जावन देवाच्या उतराची बेपर्वा करता. घडीक आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय ना. समजता? आतां आमी आदल्या कोरारान कितें चिंता? तुमकां समजता हांव कितें म्हणटा तें? अंडरस्टँडींग न्हू? कोणाक समजना प्लीज विचारात. ओके? आतां आमी जेन्ना म्हणटा देव जावन आसा मोग, करेक्ट? देव जावन आसा मोग. आनी आतां देव खंय आसा? स्वर्गार. देव खंय आसा? आमच्या भितर. आतां देव जावन आसा मोग, देव आसा आमचे भितर, जाल्यार आमच्या भितरल्यान कितें भायर सरोंक जाय? पूण कितें भायर सरता दिसांनी रात? आतां वन सायड आमी म्हणटा देव आमचे भितर, वन सायड आमी म्हणटा आमी दीसभर कितें करता? राग येता म्हणटा. आतां राग येता जाल्यार देव आहा भितर? This confusion comes, you know why? Because I don't have the knowledge of the word of God. Understanding? Now, आतां आमी जेन्ना नव्या कोरारान येता, आमी आतां ओल्ड पोन्न्या कोरारान आहा, नया कोरारान? नया कोरारान आहा. आतां नया कोरारान म्हज्या भितरल्यान म्हज्या एक्शनांनी म्हजो राग येवं, हांव यू नो देवाचें फॉर एग्जाम्पल इफ आय गेट इवन एंग्री, इफ आय गेट इन टू बिटरनेस, हेजो मिनींग अहो ना की भितर देव ना. देव आहा, पूण कितें? देव आमकां फोर्स करिना. आतां नेव्या कोरारान आमी पळयता. ओके, गो टू 1 Corinthians 3:16.
वेन देर इज अ टेम्पल देर इज अ गॉड. येसो नो. टेम्पल हा म्हणजे कोण हा? देव हा. ओके. आतां कितें म्हणटा हांगा, तुमकां खबर ना तुमी जावन आसा देवाचें मंदीर आनी तो पवित्र आत्मो, देवाचो पवित्र आत्मो तुमच्या भितर जियेता म्हूण तुमकां खबर ना? पावलो आमकां, सांग पावलो आमकां विचारता. सांग पावलो आमकां एक एकल्याक हें प्रश्न घालता. नो यू नॉट that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you. So where is the Spirit of God? Where is the Spirit of God? In you inside. So आता माझी कोरणी सुद्धा वाईट झाली तो भायर सरोन वेतलो ना, तो भितर आसतलो. पूण कितें, आमचे कोरण्यांनी आमी तेका दुखयता, आमी देवाक दुखयता. वी ग्रीव हिम by our deeds. आता जेन्ना एका मनशाक हे सोद गमोन येता की आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो म्हजे भितर वस्ती करता, म्हज्या भितर जियेता. ओके. आतां जेन्ना आमकां गमलें आमच्या भितर देवाचो पवित्र आत्मो जियेता आनी ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आतां आमच्या भितरल्यान राग भायर येवंक जाता? आतां भायर येवंक जाता राग? जाता वो जायना? ना, जायना. करेक्ट. कित्याक आतां म्हाका देवाच्या उतराची नॉलेज आहा, जाणवाय आहा. वय वो ना? आतां म्हाका देवाच्या उतराची जाणवाय आसा. कित्याक आतां आमी सगलीं हांगा बसल्या. कितें करूंक बसल्या? कितें करूंक बसल्या? देवाचें उतर शिकोंक बसल्या, आयकोंक बसल्या. वय वो ना? देवाचो जो गूट आहा देवाच्या उतरान लिपोवन तो आमी जाणा जावपाक बसल्या. वो गूट आमकां उगडावपाक कोण करता? पवित्र आत्मो. जो पवित्र आत्मो म्हज्या भितर आसा तो म्हाका दीस आनी रात म्हाका आदार दिता. देवाचे जे मिस्ट्रीज आहा, जे हिडन ट्रेजर आहा, जे सिक्रेट्स आहा ते म्हाका तो दीस आनी रात तो म्हाका रिवील करता. पूण ते रिवील तर म्हाका जावपाक जाय. देवाचें उतर, देवान म्हज्या पासत कितें म्हणलां, कितें करुण्यो केल्या, ह्यो सगल्यो तर म्हाका जाणा जावपाक जाय. म्हजो आनी ह्या पवित्र आत्म्याचो संबंद गोड आसपाक जाय. म्हाका खबर आसपाक जाय म्हज्या भितर कोण जियेता. येस ओ नो? जरी तर म्हज्या लेट्स से बँक अकावंट आहा आनी बँक अकावंटान सपोज आतां कांय ना, म्हज्या झिरो आहा. करेक्ट. बँक अकावंटान झिरो आहा आनी आतां हांव कितें चिंता? अकावंट झिरो आहा. ओके. आनी म्हाका आतां म्हाजी नॉलेजीन कितें हांव चिंता? बँक अकावंट झिरो आहा. आतां म्हाका जाय त्यो वस्तू दिसती पडटा. म्हाका घेवंक जाता? म्हाका आवडो आहा घेवपाक, पूण घेवंक जाता? ना, जायना. कित्याक? बँक झिरो आहा. ओके. आतां कोण तरी म्हज्या अकावंटान कितलेशेच बॅलन्स घालता, वीच इज अ बीग अमावंट वेर आय कॅन बाय एवरीथींग. सगळें करूंक जाता. आतां म्हज्या अकावंटान कोणेन तरी पयशे घातल्या, बॅलन्स घातला, पूण म्हाका खबर ना. आनी तरी म्हाका आवडो हें दिसता तें दिसता. पूण अकावंटान पयशे घातले कोणें बॅलन्स, बट ओन्ली डिफरन्स इज आय डोंट नो. नो नॉलेज. आय डोंट नो. म्हाका खबर ना घातल्या म्हूण. आतां म्हाका दिसती पडटा जायत्यो वस्तू हांव घेवंक वयतलें हांव ना. कित्याक लागोन? म्हज्या मनान कितें चिंता हांव? झिरो आहा. पूण म्हाका खबर ना कोणेन ऑलरेडी घातला म्हूण. करेक्ट. पूण आतां म्हाका कोणेन तरी तो एक गूड न्यूज सांगलो, तुज्या अकावंटान बॅलन्स घातला. आतां म्हाका आवडो येता हें घेवपाक तें घेवपाक. हांव घेवचें ना, घेतलें. कित्याक लागोन? आतां म्हाका गमलें. डिफरन्स इज वॉट? आतां कळलें म्हाका आसा म्हूण. समजलें? आतां म्हज्यो कोरण्यो, म्हजे एक्शन्स हांव पातकी सोयमान आहा म्हूण म्हजी सगळें हांव आय वॉज एंडींग अप इनटू कमिटींग अ सीन बिकॉज आय वॉज इन अ सीन नेचर. येस ओ नो? हांव आतां पातक करी कित्याक? म्हज्या भितर पातकी सोयम आसा. हांव पातक करी कित्याक? म्हज्या भितर देवाचो पवित्र आत्मो नासलो. कित्याक? आत्म्यान हांव मेलोलें. कोणाक लागोन? बिकॉज ऑफ वन मॅन्स डिसओबिडियन्स. करेक्ट. आत्म्यान हांव मेलोलें. पूण आतां जेजून कुर्सार मरोन म्हाका आत्म्यान पुनर्जीवन केलां. समजता? आत्मो जो मेलोलो तो परतून जिवन जाला आनी हो म्हजो आत्मो आनी बापाचो आत्मो एक जाला. समजलें? आतां ही खबर म्हाका ना. म्हज्यान तें सुटकेचें जिवीत जिवंक जाता? ना. कित्याक जायना? कित्याक म्हाका खबर ना. पूण आतां जेन्ना आमी रेतिराक बसता, कोणाच्या तोंडांतल्यान म्हज्या कानार उतरां पडटा आनी कोण म्हाका पळय उतर सांगता, तो एविडन्स दाखयता. बँक बूक दाखयल्यार आमकां गमता न्हू पयशे आहा म्हूण. कोणें येयलें आनी म्हाका सांगलें तुज्या अकावंटार खूब पयशे घातल्या. हाव कॅन आय बिलीव? ऑल ऑफ माय लायफ आय एम सीइंग झिरो इन माय अकावंट.
आय एम सीइंग लॅक इन माय लायफ. देर इज नथींग इन माय अकाउंट. सगलो वगत हांव कितें चिंता, अकाउंटान झिरो आहा. आनी कोण तरी म्हाका गुड न्यूज दिता, ना तुज्या अकाउंटार घातला कोणें तरी. हांव म्हणटलें आय वॉन्ट टू नो. सो आय टेक द बूक एंड आय गो टू द बँक एंड आय अपडेट इट. येस ओ नो. एन्क्वायरी करतलें. जेन्ना हांव पळयतलें एविडन्स तेन्ना हांव स्वत मानचें ना. हो पळय नासतनाच स्वत मानतलें. पळयल्या उपरांत स्वत मानतलें, कित्याक इतलीं वर्सां हांवें काडलीं झिरो बॅलन्सान. सो आतां सडनली हांव कशें स्वत मानूं. सो एविडन्स जाय न्हू. सो आतां तेच भाशेन आमच्या जिवितान सगलो तेंप आमी सारे बरी वर्सां आमच्या आत्म्यान मेलोली. पूण आतां जेजून कुर्सान मरोन आमकां आत्म्यान पुनर्जीवन केल्या. आतां ही नॉलेज म्हाका कोणीच सांगता एंड शोईंग मी द एविडन्स. नाव द स्पिरीट ऑफ गॉड इज ड्वेलिंग इन मी. कॅन आय लिव इन सिन नाव बाय नोईंग दीस दॅट बिकॉज ऑफ वन मॅन्स ओबिडियन्स आय एम मेड रायचस. आतां म्हज्या अकाउंटान कितें आहा, दॅट आय एम रायचस. आतां म्हज्या अकाउंटान कितें आहा, आय एम फॉरगिवन. आतां म्हज्या अकाउंटान कितें आहा, आय एम हील्ड. आतां म्हज्या अकाउंटान कितें आहा, आय एम डिलिवर्ड. येस ओ नो. आतां म्हज्या अकाउंटान कितें आहा, आय एम नो मोर इन बॉन्डेज. सोजमता सोजमता सोजमना. आतां म्हज्या अकाउंटान म्हणजे म्हज्या जिवितान, अकाउंट इज वॉट इन माय लायफ नाव, इन माय स्पिरीट. नाव स्पिरीट यू कॅन कन्सिडर एज एन अकाउंट. समजलें. आतां म्हज्या आत्म्यान जें कितें पळय देव सैतानान चोरून व्हेलेलें सुरवातेक, हें सगलें जेजून म्हाका परत्यान दिलां. दिलां तें खूंय आहा, खूंय आहा, दिलां तें खूंय आहा, सगलें आत्म्यान आहा. Yeah, in a spirit realm, in my spirit, which I cannot see, but I have the evidence to believe, which is the written word of God. आतां म्हज्या आत्म्यान सगलें जेजून दिलां तें म्हज्या आत्म्यान आहा, आत्मीक वाठारान आहा. पूण हांव तें स्वत मानता केन्ना, जेन्ना हांव हें बरयलोलो एविडन्स, कितें म्हणटा प्रूफ, एविडन्स म्हाका कितें जाता वो पुरो कितें म्हाका हांव कशें स्वत मानता, कित्याक हें बरयलेलें आहा. आतां धर आमकां आमच्या भितर पवित्र आत्मो आहा म्हणटा, ओके, आनी आमच्यो कोरण्यो वायट आहा. आमचे शितीर पवित्र आत्मो आहा तेजेर वयतले, आमच्या कोरण्यांचेर वयतले. सांगात सांगात. कन्फ्यूज जातात तुमी. आतां म्हज्या आत्म्यान देवान सगलें म्हाका दिन दवरलेलें आहा. पूण जरी तर म्हाका ती खबर ना, हांव म्हज्या आत्म्यान कितें आहा तेजेर म्हजें जिवीत जियेतलें, वो हांव कांय आय लिव लायक एज इफ नथींग इज हॅपन. इफ आय डोंट नो, एज इफ नथींग इज हॅपन, आय लायक नॉर्मल लायफ कशें आदीं जियेतालें पळय तशें. म्हणजे कितें, हिंगा आमी येवच्या पयलें आमकां दिसतालें कितें, आमचे कोरणे प्रमाणे देव आमकां पनीश करीत काय, आमच्या कोरणे प्रमाणे देव आमकां मागता तें दिना काय. केन्नाय आमी मागणें मागता आनी कितें आमकां जाय तें मागता आनी आमकां तें मेळना. आमकां कितें दिसता, कितें तरी चुकलां, कितें तरी म्हजे कडेन मिस्टेक जाल्या, सो दॅट्स वाय आय एम नॉट गेटींग इट. समजता, कितें तरी म्हजो गुन्यांव जाला आनी तेका लागून देव मागणें आयकना. पूण देव म्हाका कितें दिता तो म्हज्या कोरण्या प्रमाणे दिता, ओ जेजून जें कितें केलां त्या प्रमाणे दिता. सो आमी मागता आसतना जेजूच्या नांवान मागता खरी, पूण म्हजो फोकस खूंय आहा, हांवें कशे भाशेन मागचें ताजेर, काय खरेंच देवान दिलां म्हूण स्वत मानता ताजेर. खरेंच सांगतात तुमी, तुमचे शितीर थिंगात आहा दिला म्हूण स्वत मानून. समजता. Faith, actually faith, in the beginning only we need faith, because faith is something you believe in the unseen. So आता देवान दिलां तें सगलें in unseen आहा. Then how faith will come? But how faith will come? Romans 10:17. But are we hearing the word of God day and night? Your husband is saying yes, your wife is saying no, but looks like she is the one who is hearing it more than you. Praise God. Hallelujah. Okay. So भावार्थ आमकां पयलो जाय जें देवान कितें करून दवरलां पळय तेजेर स्वत मानपाक. कित्याक आमी आतां जेजून आतां पेकोवणी फॉर एग्जाम्पल आमी घेता, आमकां आतां पेकोवणी दिल्या हो दिवंक ना, पूण आमकां दिसती पडोन येता ना. जेन्ना आमकां दूख जाता, आमकां पेन जाता, आमकां दुयेंस येता, तेन्ना आमकां कितें दिसती पडटा, पेन दिसती पडटा. मागीर आमी कितें उलयता, सायबा ही दूख काडून व्हर. सांगना ब्रदर तशें आमी, जरी आतां तुका दोपरान दूख आहा, फोडटा दोपोर, तूं कितें म्हणटलो, कितें म्हणटलो, बरें कोर म्हणटलो. पूण आमकां देवाचें उतर म्हणटा, जेजूच्या गायन आमी बरीं जालीं आनी आमचें दोपोर बरें केलें. आतां कितें मागतलीं आमी,
समजता नाव जाता आतां गजाल अशी जाता की मारता भशेन शी बिलीव्स शी सेज आय बिलीव बट जेजू जेन्ना म्हणटा फातर काड फोंडा येयलो मारता म्हणटा नाका नाका वास येतलो तोंडान ती म्हणटा शी बिलीव बट डज शी नो द ट्रूथ तेचे स्पिरिच्युअल अंडरस्टँडींग आसा तिका मारताक ना ताका लागून ती म्हणटा न्हू फोंड उक्तो करनाका म्हूण समजलें देवाचें उतर काल आमी मार्ताचें जिवीत शिकता आसतना दोगांयनी आयकलेलें पूण देवाचें उतर कंटिन्यू केलें कोणें आयकोपाक मेरी मार्ता कितें कोता आय वील डू आय एम वर्किंग म्हणचें कितें ध्यान खंय आहा इन द सीन आय एम डुईंग इट सेल्फ एफर्ट सेल्फ रायचियस जेन्ना आमी मागता देवा कडेन दोपर बरें कोर म्हणचें कितें जेजून कितें केलां तेजेर आमचें मन ध्यान ना आमी आयकोन जाणा सोजमणी नॉट सोजमणी नॉलेज आहा खबर आहा पूण आमकां जाणवाय ना आतां देवाच्या उतरान कितें म्हणलां ओके गो टू दॅट 1 Peter 2:24 ओके गो टू ESV no go there okay he personally carried our sin in his body on the cross who carried our sin on the cross कोणें आमचे पातो कुर्साचेर उबारून वयले जेजून पया हिंगासर पया मागीर बरोवया जेजून आं no it's NLT खंयचेय वचन आमी घेवंक जाता message is same the translation is different but what message we get that he carried our sin in his body on the cross message आमकां कितें आहा आमच्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर उबारून वयलो ट्रान्सलेशन आमकां इजी आसतली KJV आसतलें कसलें आसतलें पूण आमी सोजमोंक जाय मॅसेज आमकां देवाच्या उतरांतल्यान कितें येता वेरी इम्पॉर्टंट इज वॉट मॅसेज आय एम गेटींग अंडरस्टँडींग आनी हे सोद कितें आहा ह्या स्क्रिप्चरान 1 Peter 2:24 आमकां वॉट इज द ट्रूथ वी आर गेटींग फ्रॉम देर ही टूक आवर सिन इन हीज बॉडी ऑन द क्रॉस सो दॅट वी कॅन बी डेड टू सीन एंड लीव फॉर right is righteousness we could be dead to our sin and live unto righteousness and by his wounds brother read it by his wounds we are आमी पेकोणी मेवतेली काय पेकोणी जाली हां पेकोणी जाली करेक्ट आतां दूख जालें तेन्ना आमी कितें मागता मागणें कितें मागता पेकोणी दी म्हणना पूण आतां उतर कितें सांगता पेकोणी जाली आतां हांवें न्हू कितें म्हणलेलें आमच्या ओतम्यान देवान सगळें आमकां दिवन दवरलां समजता आमच्या ओतम्यान देवान आमकां सगळें दिलां पेकोणी आमकां दिल्या ती खंय आसा ओतम्यान आहा सो पेकोणी आतां जेन्ना आमी पळय मागता तुज्या दोपराचें एग्जाम्पल घेतलेलें आमी दोपरान दूख आहा खोरी आतां रायट नाव यू हॅव द पेन फॉर एग्जाम्पल ओके बट वेन यू कन्फेस दीस एंड यू ट्रेन युअर मायंड टू बिलीव in the written word of God that we are already healed when we confess and we confess आमचे माइंड अग्री जाता बरयलेल्या उतराचेर आनी तेन्ना आमचें मन आनी आमचो ओतम्यान आमी जाणा आमी ऑलरेडी हिल्ड म्हूण पूण आमचें मन तयार आसना कित्याक मनाक कितें दिसती पडटा दूख आहा ती मनाक कितें दिसती पडटा दूख आहा ती सो मन आतां कन्फ्यूज जाता कुडीचें आयकोंक दूख आहा ती काय ओतम्याचें आयकोंक समजता पूण आमी जेन्ना डिसिजन घेता देवाचें उतर परत्यान आतां आमी म्हणटा न्हू कन्फेशन करीत रावपाक जाय जेजूच्या गायनी बरें जालें म्हणत रावपाक जाय कित्याक म्हणटा आमी म्हणत रावपाक जाय पेकोणी फास्ट जातली कित्याक म्हणत रावपाक जाय म्हणत रावल्यार भावार्थ वाडटलो म्हणत रावन हील जातलें Any other answer? Ah, correct. So then the mind is command the pain to go there. After when it's command the pain leave. Yeah. First say then grieve then say believe then you thing. Give order then you play then. So जेन्ना आमी कन्फेशन करीत रावत जाल्यार आमी हील जाता Mind changes.
मायंड अग्रीज टू द ट्रूथ. मन स्विकारता हे स्वताक, मन आमचें आपणान घेता हें स्वत. जायते पाटी आमकां कितें दिसता, म्हणत रावत जाल्यार हील जातलें म्हण, वय ना, लायक हाव यू वर थिंकींग लायक दॅट बिफोर. सी, देवाचें उतर आमी शिकोंक जाय. कित्याक? आमच्या मनाची नवसरणी जावपाक. देवाचें उतर आमी शिकोंक जाय न्हय की म्हाका पेकोवणी जावपाक. पेकोवणी ऑलरेडी दिलेली आहा. सो आमी देवाचें उतर शिकोना पेकोवणी दिवपाक आमकां. आमी देवाचें उतर शिकता मनाची नवसरणी जावपाक. फॉर अ मायंड टू गेट रिन्यूड अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ. आमी देवाचें उतर शिकता आमच्या मनाची बदलावणी जावपाक उतरा प्रमाणे. कित्याक? आमचें झूज चलता. कसलें तें? जे आत्म्यान कितें आहा तें जे पुस्तकार बरयलां आनी आमकां संवसार जे दाखयता पळय तेजेर. कित्याक? आमकां दोन दोळे आहा, एक आत्मीक आनी एक फिजिकल. कितें म्हणटा? दिसता ते. समजलें? आतां दिसता ते दोळे खंयचे आमचे? ये करेक्ट? हे दोळे आमकां दिसती पडटा. समजता? ह्या दोळ्यांनी आमकां भायलें दिसती पडटा. पूण जें आमकां पळय भायलें दिसती पडटा तेजेर आमी उतराक स्वत मानतलो जाल्यार ह्या दोळ्याची आमकां गरज ना. हाव टू से? सी, दीस आयज, हे दोळे जे आसा पळय ते देवान आमकां कित्याक दिल्या? हे संवसारान आमकां जियोपाक. समजलें? हे दोळे दिल्या देवाचें उतर वाचूंकूय म्हणून येता आमी. पूण हें उतर वाचल्या उपरांत संवसार जो जे भाशेन चलता आनी उतरान जे भाशेन बरयलां तें एक न्हू. समजलें? आतां एक न्हू म्हणून आमकां कशें गमता? संवसार म्हाका म्हाजी कूड म्हाका दोळ्यांनी कितें दाखयता? हुंड आहा, प्रॉब्लम आहा, सिकनेस आहा, वय ना, दोळ्यांनी दिसती पडटा. पूण म्हज्या स्पिरिच्युअल दोळ्यांनी म्हाका कितें दाखयता? जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. सो आतां आमी ह्या दोळ्यांचें स्वत मानपाचें काय देवाच्या उतराचें स्वत मानपाचें? उतराचें स्वत मानपाचें. पूण उतराचें स्वत आमकां बेश्टेंच मानूंक जावचें ना अनलेस एंड अंटील हें मन म्हजें तयार जायना. समजलें? जो मेरेन हें म्हजें मन रेडी जायना म्हाका तें यू नो इट्स अ स्पिरिच्युअल वॉरफेअर जाता. दिसती पडटा तें आनी बरयलेलें आहा पळय तें. पूण जरी तर हांव म्हजें जिवीत दिसता तेजेर तर हांव जियेतां जाल्यार हांव एक यू नो हारलेलें जिवीत जियेतां. समजलें? डिफिटेड लायफ कशें हांव जियेतलें म्हणजे कितें? हें ना तें ना पेकोवणी जाय. तुमी आयकलां जायते फावटी लोक म्हणटा कांय बरें पडना, कुडीक जिवाक बरें ना, सावूत बरी ना, हें बरें ना, पयशे बरें ना, घर बरें चलना, काम बरें ना. दीसभर आमकां ह्यो गजाली आयकोंक येना? लोक उलयता त्यो येता येना? लोक सोड, आमी उलयता केन्ना केन्ना. लोकांचें सोडया, आमच्या तोंडांतल्यान हें उतरां येना? जॉब ना, सावूद ना, भलायकी ना, पयशे ना, फॅमिलीन सारकें ना, झगडीं जाता, हें जाता, शेजाऱ्यां बरीं ना, हीं झगडटा तीं झगडटा, कोणाचो आदार ना. ही आमची रेग्युलर उतरां न्हू? ही आमची उतरां न्हू? सांगात म्हाका इफ आय एम सेईंग एनीथींग रॉंग. लेट मी नो इफ आय एम सेईंग एनीथींग रॉंग. सो डे टू डे लायफ आमी कितें उलयता? काम ना, हें ना, तें ना, ना त्योच खबरो. पूण केन्ना आहा तेन्ना तोंड फोडून आमी म्हणटा बाबा हा देवाक आर्गां? ना, आहा तेंय उणें दिसता आमकां. सारकें? आसा तेंय उणें दिसती पडटा आमकां. आनीक जाय आशा. कसली? संवसाराची. कसली आशा? संवसाराची. जेन्ना देवान आमकां एक कितें ब्लेसींग जाल्यार पुरो, आमी कितें ना पळय न्हू तें उस्तून काडटलीं. ना पासून जाल्यार सोदून काडटात. काडना? आयज देवान कितें जिवितान बरेंपण आमकां दाखयलें सपोज, ओके, समथींग गूड वी सॉ टुडे, एका दिसाक कितें पळय प्रॉब्लम पळय खंय पयस आसतलें तें पासून आमी सोदून काडटा. आमच्या जिवितान पासून तर ना, कोण पयशिल्ल्या फॅमिलीच्या जिवितान कितें घडटा पळय तें उलोवंक लागतलीं. समजता? सकाळीं आमी एक स्क्रिप्चर घेतलेलो 1 Thessalonians 5:18. वॉट डज इट से? गिव थँक्स समटायम्स, ऑलवेज. काय केन्नाय बरें आसता तेन्नाच? पूण आमच्यो करण्यो ऑलवेज रायट. ओ यू चॅक्ड इट? हां, ओके. सो आमकां देवान जेजून सगळें बरेंपण दिलां. पूण आमी जेन्ना हें तोंड उक्तें करून उलयता ना, आमी कितें उलयता? कितें ना पळय तें, पळय ना, कितें आमकां जाता पळय
तें उलयतलीं. दुयेंस जाता दुयेंस उलयतलीं. पूण दुयेंस येता तेन्ना आमी दुयेंस उलोवपाच्या बदलाक आमी जेजूच्या गायनी बरी जाली म्हूण कित्याक उलयना? जेन्ना गोरीबकाय आमच्या जिवितांत येता, कितें आसना, तेन्ना आमी तोंड उक्तें करून कित्याक उलयना? देवान ज्यो म्हज्यो सगल्यो गरजो पळय आसा म्हाका, ज्यो सगल्यो देवान म्हाका दिल्या जेजू क्रिस्ता वरवीं, तें आमी कित्याक उलयना? जेन्ना आमकां दिसता कितें तरी आमकां एक कसल्या तरी आमी बॉन्डेजीन आहा, कसले तरी आमी एक सैतान येता कसली नाडबूत घेवन आनी आमकां सांगता तुका हें आहा तें आहा प्रॉब्लम आहा, थॉट्स येता आमकां, चिंतनां येता आमकां, तेन्ना आमी त्या चिंतनांक कित्याक सांगना जेजून आमकां सुटका दिल्या? हीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान कित्याक येना? कित्याक येना? जाणान तुमी कित्याक येना? तुमी सांगोंक जाय, कित्याक तुमकां येना आसतलीं केन्ना केन्ना न्हू. चिंतना येता न्हू, पूण ह्या चिंतनांक आमी सांगोंक पावना. जेजून आमकां सुटका दिल्या, जेजून आमकां पेकोवणी दिल्या, जेजून आमकां गिरेस्तकाय दिल्या, सगलें दिलां. हें आमी कित्याक तोंड उक्तें करून उलयना? कित्याक? स्वता प्रमाणें आमच्या मनाची नवसरणी जावंक ना. ताका लागून उतर देवाचें शिकप भोव गरजेचें. समजता तुमकां? ताका लागून देवाचें उतर शिकप भोव गरजेचें. आतां उतर शिकल्या उपरांत बरेंपण जिवितांत शिकल्या उपरांत येना. बरेंपण 2000 वर्सां पयलीं सावन देवान दिलां. आमकां जायते पाटी दिसता हांव शिकल्या उपरांत देव म्हाका दितलो. देव शिकल्या उपरांत दिना. शिकल्या उपरांत म्हाका सोजमणी येता की ऑलरेडी दिलां म्हूण. थँक्यू होली स्पिरीट. आय बिलीव दॅट दे आर अंडरस्टँडींग. देवाचें उतर शिकल्या उपरांत म्हाका सोजमणी येता की देवान ऑलरेडी दिलां म्हूण. पूण आमकां कितें दिसता जायते पाटी रेतीराक वचत जाल्यार देव दितलो म्हूण. पूण रेतीराक वचोन देव आमकां दिना. रेतीराक गेल्या उपरांत म्हाका सोजमणी येता, जाणवाय येता, दिलां आनी आतां हांवें आर्गां दिवपाक जाय म्हूण. समजलें? सो देवान आयज आमी दीस आनी रात देवाक आर्गांची भेट आमी दीत रावपाक जाय. कित्याक? देवान जें आमी माग नासतना बसून देवान आमकां सगलें दिलां म्हूण. आयज आमी देवाचें उतर शिकोंक फुडें सरता. कित्याक? जायते पाटी आमी जेन्ना त्रासांनी पडटा, कसल्या संकश्टाक सांपडटा, कसल्या प्रॉब्लमान सांपडटा, तेन्ना आमी कितें करता? बायबल काडूंक वयता, रेतीर आयकोंक वयता, जावं खंय रेतीराक वयतलीं, कोणाकूय सांगतलीं माग आमच्या पासत. वयना सांगनान सांगता वयता जाल्यार म्हाका मागण्यांत दवर आं, अमकें हें म्हजें हें प्रॉब्लम आहा सांगनान आमी. सो जेन्ना आमी प्रॉब्लम आहा म्हणटा, तोंड उकडटा आनी प्रॉब्लम उलयता, कितें जातलें? सकाळीं शिकयल्या भयणीन जिवीत मरण खंय आहा? जिबेर आहा. वयना? प्रोवर्ब्स 18:21 जिवीत मरण आमचें खंय आहा? आमच्या जिबेर आहा. सो जोरी तर आमी तोंड उक्तें करून तर आमचे प्रॉब्लम खंयसरूच बायबलाचेर बरोवंक ना की देव आमकां म्हणटा तुमी तुमचे प्रॉब्लम उच्चारात. खंयच बरयलेलें ना. कितें जाता तें सांगात. पूण देवान आमकां सांगलां तोंड उक्तें करून देवाक आमी आर्गांची भेट दिवंक जाय, प्रेज एंड वर्शीप करूंक जाय, ताका आमी दिनवासूंक जाय. वी हॅव टू थँक हिम ऑल द टायम फॉर वॉट ही हॅज ऑलरेडी डन थ्रू हीज सन जीसस क्रायस्ट. तेणेन पळय कितें केलां त्या तेजे कोरणे पासत आमी दीस आनी रात देवाक आर्गां दिवपाक जाय. पूण आमी आर्गां दिवपाचें सोडून दीस आनी रात आमी तोंड उक्तें करून उलयता आमच्या जिवितांत कितें घडटा पळय तें. नाजाल्यार आमकां झेम पडना. आनी आमकां संवसारान कितें शिकयलां? सांगल्यार बरें दिसता, मन हलकें जाता. सांगा कोण फ्रेंडां बीन जायतीं वर्सां कॉन्टेक्टान ना बसून जाल्यार तांकां फोन मारा आनी सांगा न्हू. दिसना आमकां? कोणाक सांगल्यार मातशें मन हलकें जातलें. कोणें शिकयलां हें आमकां? मन सांगल्यार हलकें जाता, पूण कोणाक सांगोंक जाय? जेजू कडेन आमी उलोवंक जाय. पवित्र आत्म्या उदेशी, पवित्र आत्म्या सवें थ्रू होली स्पिरीट आमी देवा कडेन उलोवंक जाय. पूण आमी वयता आनी मनशाक आमचे प्रॉब्लम सांगता. देवान सांगलां आमकां? समजता? कित्याक आसूंक येयलें म्हाका? आमी वयता रितीरांक देवाचें उतर आयकूंक आमी वयता. आयकता सगलें जाता. बरें आयकलें, बेस्ट जालें उतर, सेशन बरें जालें सगलें म्हणटात आमी. मागीर आमी घरा वयता. घरा वचोन कितें जाता? मायंड चेंज. कित्याक लागून जाता? जाता मायंड चेंज, करेक्ट आहा. पूण कित्याक लागून जाता?
घरा वचून संवसारी खबरो घरा वचून मागीर आमी विचारप कितें जालें ह्या 4-5 दिसांक आमी नासली न्हू सांगात हांव घरा वयता आनी विचारता म्हाज्या मम्मीक हांव विचारता कितें केलें बेबीन दिसभर आय एम आस्किंग हर बिकॉज आय वॉन्ट टू नो वॉट शी डीड फॉर द होल डे वेन आय एम नॉट देर तर आमी वचून विचारची ना घरा आतां 5 दीस तुमी हांगा काडले घरा वचून आमी विचारची ना कशें घरान सिट्युएशन विचारिना पासून जाल्यार आमकां जाय तें भितरल्यान जाणा जावपाक हिंगा बसून पासून थोडी फोन मारतली सगळें बरें चल्लां मुगो बरें चलोंक ना जाल्यार सांग कितें चल्लां तें इन अ वे आमी कितें करता आमचें ध्यान खंय आहा दिसता आमकां आरसो आमी जिवितान आमच्या कितें जिवीत जियेता ती कशी आमची चाल आहा जिविताची कसो आमचो पॅटर्न आहा जिवीत जियोवपाचो दिसती पडोन येता आमकां गमन येता आमी करिना हे भाशेच्यो खबरो सेशन आयकता आनी मागीर पासून आमी म्हणटा बरें सोजमोंक ना पे एटेंशन केलां आमी सोजमोंक जेजू उतर म्हणटा तुमकां सोत गमन येतलें आनी तुमकां सोत सुटका दितली तें सोत गमन येवपाक तें सोतान आमकां सुटका दिवपाक तें सोत पयलें बरें करून आयकोंक जाय घरा वचून आमी तो बायबल काडूंक जाय तें उतर आमी वाचूंक जाय नाजाल्यार आख्या लायफाची तीच सकल यू नो थिंगात गोवन आसतलीं पूण ओसोरणी ना समजता आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू करपाक जाय देवाचे जेजून आमकां म्हणलां तुमी तर म्हजें खरेंच शीस तुमी म्हज्या उतरान कंटिन्यू कितें रिगोन रावतले रिगोन इज अबायड न्हू चिटकोन रावतले चिटकोन म्हणजे कितें गो फेविकॉल गोंय चिटकोन गम नो कंटिन्यू म्हणजे तुमी थांबोन आसतना स्टील कंटिन्यू इज नॉट थांबोन आसतना पूण वी कॅन यूज दॅट वर्ड थांबोन आसतना म्हणजे आतां आयकलें उतर घरा गेल्या उपरांत तुमी तें गॅप दवरूंक जायना तुमी तें आयकत रावंक जाय कित्याक भावार्थ ना जाल्यार दिसना त्या वस्तूचेर आमकां सोत मानूंक कशें जातलें जावचें ना भावार्थ ना जाल्यार दिसना ते गजालीचेर आमकां सोत मानूंक जावचें ना आनी दिसना ती गजाल तर आमकां सोत मानूंक जाय आमच्या जिवितान तर घडोवन येयल्ली आमकां जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडलें देवाचें उतर आयकत आनी आयकत रावचें पडलें समजता सुरवातेक जेन्ना देवान आदामांक रचलेलो आदाम आनी देव एकामेकाचो मोग करिनासलो करिनासलो करी मागीर देवान कितें केलें आदामान केलें देवान आदामांक रचलो आनी आदामाचो मोग केलो पूण देवा कडल्यान आदाम पयस सरलो कित्याक डिसोबिडियन्स येसो न्हू मागीर आमी सावलू राजाचें एग्जाम्पल पळयलां द किंग सॉल ओके नॉट पॉल किंग सॉलाक जेन्ना देवान इचून काडलेलो तेन्ना देवान सावलूचो मोग करूंक नासलो सुरवातेक केलोलो वय ना सामुएलान सावलूक इचून काडलेलो काय देवान सॅम्युएलाक सांगलेलें सावलूक मागणी कर म्हणून देवान सांगलेलें सो देवान ताका इचून काडलेलो देवान ताचो मोग केलोलो वय ना पूण जे भाशेन देवान आदामाचो मोग केलोलो आदामान उतर मोडलें आनी देवा सरशिलो पयस सरलो सावलूचोय देवान मोग केलो आनी सावलून आपणाक जाय तें केलें देवाच्या उतराचेर आड गेलो आनी देवा सरशिलो पयस सरलो जेजू जेन्ना संवसारान आयलो आनी जेजू बाप जेजूचोय मोग करतालो जेजूकूय आज्ञा दिलेली आतां जेजूच्या जिवितान आनी आमी आदामाच्या सावलूच्या जिवितान आमी पळयता सावलून आनी आदामान देवान तांचो मोग केलो खरो पूण तांणी कितें केलें उतर मोडलें जेजूच्या बद्दल आमी जेन्ना आमी शिकता वेन वी सी इन द लायफ ऑफ जिजस जेन्ना जेजूचें जिवीत आमी जेन्ना पळयता जेजूचोय मोग बापान सदां काल केला आयज पासून करता आनी सदां काल करतलो तो जे भाशेन आमचो मोग केला तसो सो जेजूकूय आज्ञा दिलेली जेजून कितें केली आज्ञा पाळून दवरली सांबाळली वय ना सो जेजून जे भाशेन बापाची आज्ञा सांबाळल्या ते भाशेन आयज आमकां देवान इचून काडल्या जेजू सवें ताची आज्ञा सांबाळपाक आनी एकूच ती आज्ञा आसा की आमी दुसऱ्याचो देव जावन आसा मोग करेक्ट आमी जे भाशेन आमी आमचो मोग करता ते भाशेन आमी आमच्या शेजाऱ्याचोय पेल्याचोय दुस्मानाचोय कोण आमकां वायट करतल्यांचो सगल्यांचो आमी मोग
कोरपाक जाय समजता तुमकां ओके कॅन वी गो बॅक टू दॅट एक्चुली आय वेंट हियर बिकॉज ऑफ दीस ब्रदर नाव यू अंडरस्टँड दॅट वी आर हील्ड नो सो आतां जेन्ना आमी बरे ना तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाय जेजू तुज्या गायनी हांव बरो जालो वय ना सो जेन्ना तूं म्हणटलो तेन्ना पेकोणी येतली न्हू वी नीड टू अंडरस्टँड दीस हें आमकां न्हू वाचतना खूब सोंपें दिसता पूण हेजी आमी सोजमणी घेवंक जाय समजलें हे केन्ना येतलें आमी देवाच्या उतरान कंटिन्यू करूंक जाय आमकां पेकोवणी आमी म्हणत रावता तेन्ना येना आमकां पेकोवणी येता जेन्ना आमचे मोनाची नवसणी जाता आनी माय मायंड अग्रीज विथ द रिटन वर्ड ऑफ गॉड सो इन दॅट टायम वेन माय मायंड अग्रीज टू द वर्ड ऑफ गॉड दॅट वॉट जीजस हेज डन आमी ऑलरेडी हील जाली जेन्ना म्हजें मन स्विकारता हें स्वताक स्विकारप मानून घेता अग्री जाता खंयच्या स्वताक तेच्या गायनी बरी जाली म्हूण सो तेन्ना म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन एक जाता समजता म्हजें मन म्हजो सोल आनी म्हजें आत्मो एक जाता आनी जें हिलींग म्हज्या मनाक आत्म्यान दिलां तें भायर रिलीज जाता समजलें पूण तें रिलीज जावपाक हें मनान पयलीं अग्री जावपाक जाय आमचे प्रॉब्लम्स कमी जाता खंयसान चिंतनांनी वय ना आतां तूं हिंगा बसला खरो तुका जायतीं चिंतनां आसतलीं आसची ना चिंतनां खंय येता आत्म्यान मनान येता वय ना सो हें मन पयलें अग्री जावपाक जाय जरी तर आतां तुका चिंतनां येता पासून जाल्यार तुवें हें मन अग्री करूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणें चिंतनां प्रमाणें न्हू चिंतनां जायतीं येतलीं थॉट्स जायते येतले आनी ते थॉट्स येयल्या उपरांत जायतीं यू नो ते स्ट्रॉंग होल्ड जातले आमच्या तकलेन आमच्या मनान समजलें जेन्ना आमी चिंतना कसलीय चिंतना देवाच्या ओके फॉर एग्जाम्पल कसलीं चिंतनां येवंक जाता आमकां कसलीं चिंतनां येता आमकां उदाहरण कसलीं तुमकां येना चिंतनां आवयस चिंतनां येना चिंतनां तर नासली न्हू तुमी हिंगा कोणूच बसनाशिल्लीं नासलीं कोण तरी हांगासर येला कोण तरी हांगासर ह्या कारणाक लागून येला की आत्म्यान जिवो जावपाक कोणूच तरी आत्मो जिवन पुनर्जीवन जावपाक लागून हांगासर आयला आत्म्यांक लागून आयले आमी साल्वार करूंक येयला ना म्हणा सांगा जाणा तें सांगा आत्म्यांक ओके वन ब्रदर अग्रीड येस येस नो आत्म्यांक लागून येवंक ना कितलीं जाणां येयल्या हात वयर करा हो जायतीं जाणां आत्म्यान जिवन जावपाक येयल्या पुनर्जीवन ब्रदर नाव यू आर चेंजिंग आत्म्यान जिवन जावपाक येता हात वयर काडला ओके आय गिव यू ऑल 2 minutes डिस्कस and then tell me डिस्कस करा आनी सांगा तो हात वयर काडूंक नाहलो कितल्या जाणांक कन्फ्युजन हा आत्मो आनी आमचें मन हात वयर करा शिकोया आमी कोणाक कन्फ्युजन ना जाल्यार एक लिस्ट हा क्वेश्चनाचें क्वेश्चन विचारतले सगळे आन्सर दिवंक जाय तुमी आहा जाल्यार आहा म्हणत सांग हांवें जायते हात पळयलेले वयर आतां तुमी शादूर जालीं तुमी आतां सगळीं शादूर जालीं आनी आत गेले आनी आतां तांकां उगडास येयलो ना आत्मो न्हू पूण पयले सगळे हात वयर येयलेले सगळ्यांचे हात वयर आहले मायंड रिन्यू इन वॉट वे हाव यू वील रिन्यू युअर मायंड So what is the problem in the mind right now then? Okay, do you have that spirit soul? Can you please put it? You also raised, I saw you brother.
Okay, okay, okay. Okay, please go 1 Thessalonians 5:23. आमी सगळे शिकवण शिकयता जायते टॉपिक्स शिकयले डे 1 सान पूण ओतम्यान आमी जिवन जावंक येयल्या म्हणजे पुनर्जीवन जावंक येयल्या काय आमी मनाचे सो वी सेड ओतमो या ओके गो अप ओके पळय आतां ओके नाव मे द गॉड ऑफ पीस मेक यू होली इन एवरी वे एंड मे योर होल Spirit, brother, see, first time you had come, right? First time Elanu. And may your whole spirit, your soul, and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. It means, munis kitल्या बागानी हा? कसले ते बाग? Okay. स्पिरीट म्हणजे आमी ओतमो म्हणटा सोल म्हणजे ज्या जाग्याचेर म्हजी चिंतना घडटा म्हजे जे आवंडे आसता म्हजे जे प्लॅन्स आमी सगळे करता म्हणटा तेका हे सगळे खंय जाता मनान जाता हेका मन म्हणटा आमी कोंकणीन आनी ही जावन आसा बॉडी सो मनीस कितल्या बागांनी केलेलो आहा कितल्या बागांनी 3 बागांनी समजलें आतां मनीस 3 बागांनी केलेलो आहा पूण देवान मनशाक कोणा सारकिलो केला कोणा सारकिलो केला आपल्या सारकिलो म्हणजे देवाक कूड आहा मागीर आमकां ना आमकां आहा देवान मनशाक आपले सारकिलो केला कुडीन ओ ओतम्यान म्हणजे कुडी इज बॉडी देवान मनशाक आपल्या सारकिलो केलेलो आहा समजून घेया ओके हेचे खूब डिटेल्स आहा पूण आमी हेजे बेसीक शिकोया सद्याक ओके कित्याक सांग आमी ओतमो पुनर्जीवन करपाक ओतम्यान नेई जावपाक आमी हांगासर येवंक ना आमी शिकोंक आयल्या देवाच्या उतरा प्रमाणे हे मन आमचे नवसरणी करपाक ओतम्यान कितें आहा तें जाणा जावपाक समजलें समजता आतां मनीस कितल्या बागांनी रचला देवान आमकां ओतमो मन आनी आमची कूड बरयता बरोवन घेयात मनीस 3 बागांनी देवान आमकां रोचला ओतमो मन आनी कूड आतां ओतमो जेन्ना आमी म्हणटा मनीस जावन आसा ओतमो मनीस जावन आसा एक ओतमो ज्या ओतम्यान आमी देवा सारकिली सिस्टर तुका फाटल्यान दिसती पण हांगा 3 कोदेली फ्री ओपन आहा यू कॅन कम एंड सिट हियर तुका फाटल्यान बसला ती हांगा फुडें यो हांगा बस हांगा बस तुमकां दिसता न्हू ओके मनीस कितल्या बागांनी मनशाक रचला देवान 3 बागांनी कितें तें आतां मनीस म्हणजे हांवूय जालो आमच्या म्हाकाय तुकाय आमकां सगल्यांक 3 बागांनी कितें तें ओतमो मन आनी कूड समजलें इतलें समजलें मनशाक रोचला ओतमो मन आनी कूड आतां ह्या ओतम्यान जेन्ना म्हणटा देवान आमकां रोचला ह्या ओतम्यान आमी देवा सारकिलीं देवान आमकां रोचल्या कितून ओतम्यान जेन्ना आमी म्हणटा देवान आमकां आपल्या स्वरुपाची केल्या आपल्या सारकिलीं केल्या खंय केल्या कुडीन ओतम्यान आतां हें देवान आमकां मन जेन्ना इन तुमी यू कॅन रायट इट इन जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 आमकां कितें म्हणटा देवान मनशाक मातयेचो केलो आनी मनशाच्या नाकान आपणाचो स्वास दिलो आनी जेन्ना तो स्वास दिलो तेन्ना मनीस जालो लिवींग सोल जियेता तसलो प्राणी जालो समजलें जेन्ना स्वास दिलो तेन्ना जेन्ना आपणाचो जे ब्रेथ दिलो स्वास दिलो म्हणटा जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्स 7 आमकां बरयलेलें आहा ओके जेन्ना देवान मनशाक आपल्याच्या मनशा मातयेचो घडलो मातयेचो मनशाक घडलो तेन्ना देवान मनशाच्या नाकान आदामाच्या नाकान आपणाचो स्वास सोडलो
श्वास दिलो. तो श्वास मनशाच्या नाकान गेल्या उपरांत मनीस जालो जियेता तसलो प्राणी. समजले? मन येयलें तेका, सोल. ही बिकेम अ लिव्हिंग सोल म्हणला. इन KJV वर्जन इट इज रिटन. ओके, इन ट्रान्सलेशन. आनी देवान आमकां कूड कसली केल्ली? मातयेची. सो जी पळय आमी ही कूड म्हणटा, बरी न्हेसयता, मेकअप सारयता, बरी न्हेसता, ही कितें? ही कितें? माती. आनी हे मातयेक जेन्ना गावो जाता, दूख जाता, आमचेर व्हडलें कडप तुटोन पडलेल्या भशेन जाता. पूण जेन्ना आमकां दुयेंसां येता, जेन्ना आमकां कसली दूख येता, ती कोणाक येता? मातयेक. सो मातयेक कितें जाता तेजेर आमी चड आमचें ध्यान मन घालपाक जाय की जेजून कुर्सार मरोन जे ताच्या गायांनी हे मातयेक आमच्या पेखवणी दिल्या, हे कुडीक आमच्या पेखवणी दिल्या. ही कूड कित्याची केल्या? मातयेची. समजले? समजले? इतलें समजलें? ओके. सो देन ह्या स्क्रिप्चरान आमी पळयता देवान मनशाक ओतम्यान रचला आपल्या सारकिलो. आनी त्या ओतम्यांक जेन्ना आपणाचो श्वास दिला तेन्ना तो मनीस एक जियेता तसलो प्राणी जालो. आनी तो ओतमो आनी तें मन ते कुडींत भितर आसा. समजलें? ओतमो आनी मन कुडीन आहा. आमकां कितें दिसता जायते फावटी एक ओतमो आहा आनी कूड आहा. वय ना? वॉट डू वी थिंक? ओतमो आनी कूड. समजलें? आमी कितें चिंतता जायते फावटी आमकां हे सोलाची खबर आसना. आमी समजता ओतमो आनी कूड आहा, दोन वस्तू आहा. पूण ते दोन ना, तीन आहा. ओतमो, मन आनी आमची कूड आहा. पूण आमचो ओतमो आनी आमचें मन ते सांगाता आसता. दे कॅनॉट बी सेपरेट. ते पयस आसूंक शकना. ते सांगातात आसता. पूण कितें? दोगांयचें काम कुशीन कुशीन, दोगांयचो वेज कुशीन कुशीन, पूण येट दे आर टुगेदर. सेम फॉर एग्जाम्पल आमचें मन आनी आमचो ओतमो जे भशेन सांगाता आसता, पूण ते दोनी एका जाग्यार आसता. एग्जाम्पल घेवया. जेन्ना एक घोव आनी बायल काजार जाता तेन्ना कितें म्हणटा? आतां तुमी दोगां न्हू पूण तुमी एक. वय ना? दोगां न्हू पूण तुमी एक. पूण जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ती दोगांय सेपरेट आसना? टू डिफरंट पर्सनॅलिटी आसना? टू डिफरंट वेज आसना? दोगांय एका स्वभावाची आसना? दोगांय एक दुसऱ्या कामाचे. नाव यू ऑल आर मॅरीड, रायट? द डे यू ऑल आर मॅरीड कवनंट कितें जाता? आयज सान तुमी दोगां न्हू पूण तुमी एक. वय ना? पूण वेन वी सी इट यू ऑल आर नॉट टू डिफरंट पीपल. इन द सेम वे आमचो ओतमो आनी आमचें मन तेंचे दोन वेज आसा खरे, बट दे आर वन. समजलें? दोन भागांनी आसा खरे, बट तरी पूण ते सांगाता आसता. समजलें? तेका लागून आमच्या मनाची नवसरणी जावंक जाय उतरां पोरमोणे, बिकॉज दे आर नॉट टू, दे आर वन, बट दे आर टू डिफरंट. समजता तुमकां? ओके. नाव आतां आमकां ओतमो समजलो. देवान खंय आमकां आपल्या सारकिली रचल्या? ओतम्यान. वो आमकां मन केन्ना येता? जेन्ना तो आपलो श्वास आमच्या भितर सोडटा तेन्ना आमी एक जियेता तसलो प्राणी जाता, जियेता तसलो एक लिव्हिंग सोल जाता. आनी सोल हे स्पिरीट सोल कित्या भितर आसता? बॉडी भितर. आयज सान जेन्ना आमकां कोणूय विचारतलो तुमी कोण? आमी ओतमो. आमी ओतमो. तेका लागून ज्या दिसा वो ओतमो आनी हें मन हे कुडींतल्यान भायर सरता, ही कूड कित्याक उपेगाची? कुडीचो कितें फायदो आहा? कूड खंय कितें कितें करूंक जाता ते कुडीचें? ना. कूड स्वर्गार वयता? ना. मातयेची केल्या? मातयेकूच वेतेली. समजलें? सो सगलें आमचें जिवितान आयज आमकां सैतानान अशे भशेन आमचें मन एक आमच्या मनाचेर एक असो पड्डो हाडलेलो आहा, अशें आमकां एक वेल कशी हाडलेली आहा दोळ्याचेर की आमकां दिसता हे कुडीक जाता तें सासणीक. समजलें? जेन्ना आमचो मोगी मनीस, जो आमचो मोगाचो मनीस, आमचो घरचो मनीस केन्नाय हो संवसार सोडून वेता, आमकां कितें दिसता? आतां आनीक संवसार कांय उरोंक ना, काबार सगलें. कित्याक म्हूण देवान अशें केलें? समजलें? आमकां सगल्यांक एक ना एक दीस वसोंकूच जाय. पूण कितें सासणांक जियेता? सासणीक जिवीत दिवंक आयला कोण तो? कोण आयला सासणीक जिवीत दिवंक? जेजून म्हणलां आमकां कुडीन आमकां सासणीक कुडीचें जिवीत दितलो म्हूण सांगलां, काय ओतम्यान सासणीक जिवीत दितलो म्हूण सांगलां? तेका लागून हें शिव वर्तमान परगोट जावपाचें भोव व्हड गरजेचें. कित्याक जायते फावटी आमकां कितें दिसता? जी आमची कुडीक जें मरण येता तें निमाणें, तेच्या मागीर आनीक कांय ना. पूण तें जिवीत कुडीचें दिवपाक जेजू येवंक ना. जेजू येयला आमकां सासणीक जिवीत दिवपाक ओतम्याचें. समजलें? कूड पासून आमची जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जाला, जेन्ना तो रेजरेक्ट जालो, कसली कूड घेवन जिवन जालो तो? पुनर्जीवनपणाची कूड.
ना ती कसली कूड आसली वणटींतल्यान पासून तो पासार जातालो जावंक ना ते कुडीन तो वयर पावोंक ना जेंगा शीस आहलें थिंगा दार बंद आसतना जेजू भितर सरलो म्हणटा ही कूड आमकां जातेली केन्ना जेन्ना जेजू येतलो पळय दुसरे फावट येवपाचो आहा म्हणटा पळय तेज्या उपरांत हें आतां न्हू सद्याक न्हू पूण आमी त्या दिसाक आयज आमी तयार जावपाक जाय ह्या दिसाक आमी तयार जातली जाल्यार आमी जाणा जावपाक जाय की आमकां जेजून ऑलरेडी ओतम्यान सासणीक जिवीत दिलां आमी मेल्या उपरांत आमकां सासणीक जिवीत न्हू जेन्ना आमकां स्वताची सोजमणी येता आमचें मोनाची नवसोरणी जाता आमी ऑलरेडी सासणीक जिवितान जियेता ही सोजमणी तुमकां सोजमता काय अजुनूय आमचें मन शिरकोलेलें आहा म्हाजें प्रॉब्लम म्हाजें दुयेंस म्हाजें हें थिंगाच शिरकोलें हें कितें शिकयता कांय गमना अशें दिसता कोणाक हें ओतमो आनी कितें कूड बरें जमना आमी आमच्या प्रॉब्लमान शिरकोलेलीं आहा कितें सांग आमच्या प्रॉब्लमाचें फॉर एग्जाम्पल आमी डॉक्टरागेर वयता आनी आमकां सपोज येता जोर दोतोर आमकां गजाल सांगता तकली फोडटा पळय त्यो खबर आमी कितें म्हणटलीं तकली फोडटा तें सांग जोराचें कित्याक सांगता अशें बी जालां कोणाक समजलें तुमकां आमी वयता डॉक्टराशीन आमचे प्रॉब्लम घेवन पळय ना पूण डॉक्टर आपणाक आपल्यो आदल्यो खबरो सांगता फॉर एग्जाम्पल आमी कितें म्हणटलीं डॉक्टराक तें आनी कितें सांगता हांव येयलां तुजे कडेन म्हजें प्रॉब्लम घेवन सो प्रॉब्लमाची मेडिसीन सांग तशी जायतीं जाणां घोडेक चिंतूंक शकता आमी येयला रेतिराक आमचे प्रॉब्लम घेवन तूं आनी हें स्पिरीट सोल कितें अशें जालां कोणाक मन ना न्हू जेन्ना हें सोत आमकां गमोन येतलें हें सोत आमकां सुटका दितेली आमकां प्रॉब्लम आसोन आसोन कसलें आसतलें दोतोराचें डॉक्टर्स रिपोर्ट करेक्ट प्रॉब्लम इन फॅमिली येस मे बी कोणाचे मॅरेज प्रॉब्लम आसतले मे बी कोणाचे कितें कितें आसतलें घरान सुसेग ना तसलें काल आमी पळोवंक ना जायते प्रॉब्लम्स आसतले सो आमची ती प्रॉब्लमां ही सगळीं सायडीक दवरात रायट नाव कितें पळय तुमच्या मनान तुमचे घरचे प्रॉब्लम आहा तुमचे पर्सनल प्रॉब्लम आहा हें सगळें काडा आनी सायडीक दवरा आनी आतां ओन्ली पे अटेन्शन को देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता कित्याक जेन्ना हें आमकां सोजमणी येतली न्हू ह्या प्रॉब्लमाचें कितें करपाचें तुमकां ऑटोमॅटिकली गमतलें सोजमलें कित्याक जेन्ना म्हजी सुरवात हांवें देवाच्या उतरान केल्ली हांव सारकें वजें घेवन बॅगेज घेवन गेल्लें प्रॉब्लमाचें म्हज्या जिवितान कितें कोश्ट आसलें पळय हें सगळें घेवन हांव गेल्लें पूण जेन्ना हें सोत गमोन येयलें हें बॅगेज खंय सोडलें म्हाकाच खबर ना God has taken it. When he taken? Not that day. God has taken it 2000 years ago, 2000 वर्सां पयलें पूण म्हाका खबर नासली म्हणून हांव तें घेवनूच भोंवतालें सगल्याक सो तुमी आतां तो तें बॅगां खानाक लावन येयल्या काडा आनी सायडीक दवरात प्रॉब्लमांची बॅगां शोल्डराक मारल्या तकलेर दवरल्या पोटल्यो कश्यो काडून सायडीक दवरा कोदेलीचेर ओके आतां पळया आतां हिंगासर आमी कितें पळयलें ओतमो मन आनी आमची कूड सो आतां एकूच प्रश्न विचारता देवान आमकां कोणा सारकेली रोचल्या आपल्या सारकेली खंयसर ओतम्यान समजलें सो आतां ओतम्यान आमी कोणा भाशेन देवा भाशेन पूण आमकां कितें आहा मन आहा मनान आमी चिंतप घडटा चिंतना येता खोती येता हुस्के येता प्लॅन्स आसता आवंडे आसता हे सगळे खंय आसता ओतम्यान आसना मनान आसता मनान कितें आहा आवंडे डिजायर्स मागीर आमचे आवंडे आसता चिंतना समजलें प्रॉब्लम्स येता ते चिंतात आमी तें हें सगलें आमचें खंय आहा आमच्या मनान आहा आमी केन्नाय कसलें डिसिजनाक घेता डिसिजन घेवपाक आमकां हें खंय आसा आमी खंयच्यान डिसिजनाक घेता आमी ओतम्यान मनान समजलें ओके इतलें समजलें कॅन यू गो टू दिस पिक्चर नाव आतां हांगासर आमी कोणा भाशेन आहा देवा भाशेन तेच्या मागीर कितें आहा कितलीं जाण स्वत म्हणटा आमी जावन आसा एक नवी रचना म्हूण नवी रचना ओके ओके आतां कोण नको पळय तांकां हांगा आमी कितें कोणा भाशेन देवा भाशेन देवान आमकां कोणा सारकेली रोचल्या आपल्या सारकेली खंय रोचल्या
ओतम्यान रचल्या ओके आमी देवा भाशेन फकत ह्या ओतम्यान आहा जी आमची रियल आयडेंटिटी जी आमी कोण कशी पळय आमकां देवान रचल्या पळय ती आमी कित्यान आहा ओतम्यान आहा ओके तुमकां जाय जाल्यार तुमी बुकाचेर पिक्चर पासून करूंक जाता तुमकां मागीर समजपाक आनी ऑनलायन पासून जायते टिचींग आहा तुमी पळोवंक जाता वचून ओके सो देवान आमकां कशी रचल्या ओतम्यान रचल्या आपल्या सारकिली इतलें समजलें आतां हांगा आमचें कितें आहा मन आहा हांगा आमची चिंतनां आहा हांगा आमचे आवंडे आहा हांगा आमचे निर्णय घेवपाची डिसिजन घेवपाचें हें आमचें हांगा आहा सो आमच्या ह्या मनान आमी डिसिजनां घेता ह्या मनान आमी आमच्या चिंतना घडटा ह्या मनान आमकां आवंडे आसता आतां आवंडे कसले जरी तर आतां आमकां सिकनस आहा तुजो आवंडो कितें पेकोणी जावपाचो पळय ना आतां तुजो आवंडो खंय आसा पेकोणी जावपाचो सो तुज्या ह्या मनान हांगासर तूं मनान कितें चिंत्ता पेकोणी जावपाचें तूं हांगा चिंत्ता पेकोणी जावपाचें खंय चिंत्ता तूं मनान चिंत्ता हितून चिंत्ता सोलान चिंत्ता पेकोणी जावपाचें उदाहरण ओके आतां फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो थ्रू फायनान्शियल क्रायसीस सो नाव यू वॉन्ट टू गेट स्टेबल इन युअर फायनान्शियल स्टेटस ओके आतां एक पयशांची आमच्या जिवितान परिस्थिती चलता एक गरीब काय चलता आतां तुज्या मनान आवंडो आहा सेटल जावपाचें जावं तुज्या जिवितान बरेंपण येवपाचें जावं तुज्या जिवितान पयशाच्या बाबतींत तुजें बॅलन्स जावपाचें ओके बिजनस जावपाचें जावं कितें तुका आवंडो आहा तो आवंडो खंय आसतलो तुजो मनान आसतलो समजलें घरान सपोज प्रॉब्लम चलता तुका जायतीं चिंतनां येता ही चिंतनां खंय आसतलीं तुजी मनान आसतलीं घरान दुसरो मनीस आमकां अपमान करता दुसरो मनीस आमकां त्रास दिता सो म्हाका राग येता म्हाका दूख जाता हे सगळे म्हजी भावना इमोशन्स खंय आसतले मनान आहा ओके इमोशन्स आमचे फिलिंग्स आमचे थिंकींग सेन्सीस 5 सेन्सीस आमकां दिला पळय देवान आमकां हे 5 कितें म्हणटा सेन्सीस भावना 5 विशय सेन्सीस जे आमकां पळोवपाचे आयकोपाचे टेस्टाचे टच हे सगळे जे सेन्सीस आमकां आहा ते खंय आहा आमच्या मनान आहा हे सगळे आमचे खंय आसा मनान चलता समजलें ओतम्यान आमी कोणा भाशेन जेजू भाशेन तुमकां उगडास आसा देवान सुरवातेक म्हटलेलें आदावांक तूं तर तें फळ खायशी तूं मरतलो म्हणलेलें मागीर तो मेलो डायड इन द स्पिरीट रायट तो कसो मेलो ओतम्यान तो हितून मेलो सो सुरवातेक देवान कसो रचलेलो मनशाक आपल्या सारकिलो ओतम्यान आनी फळ खायशी जाल्यार तूं शुअरली गॅरंटीडली तूं मरतलो वय ना तो आदांव खंय मेलो ओतम्यान मेलो कुडीन केन्ना मेलो जाय त्या वर्सांनी आय थिंक ही लिव्ड 900 years एडम आय डोंट नो एक्झॅक्टली बट तो बरोच 400 500 600 800 800चे वयर जियेलो तो कसो जियेलो कुडीन जियेलो पूण तो ओतम्यान मेलोलो समजलें कसो मेलोलो तुमकां दिसती पडटा दिसता न्हू ओके तो आदांव खंय मेलोलो ओतम्यान आनी देवान ताका कोणा भाशेन केलोलो आपल्या सारकिलो आनी देवाचो आनी आदावाचो संबंद आसलो फेलोशीप आसली फ्रेंडशीप आसली आतां म्हणटा न्हू जिजसान आमचें रिलेशन देवा कडेन रिस्टोर केलें ही रिकन्सायल्ड मॅन टू गॉड देव जेजू सोवे आमचो आनी बापाचो संबंद परतून घडोवन आयलो म्हणटा आमी कित्याक लागून म्हणटा परतून घडोवन आयलो कित्याक आदामाचो जो संबंद ओतम्यान बापा सोवे आसलो तो तुटलोलो आतां समजता तुमकां ओतम्यान बापा कडेन मनशाचो संबंद आसलेलो तो तुटलोलो आनी ह्या ओतम्यान मनीस मेलोलो समजलें मनीस ह्या ओतम्यान मेलोलो कित्याक देवाचें उतर केन्नाच रॉंग जावपाक जायना देवान म्हणलेलें तूं मरतलो तूं मेलोच खंय मेलो ओतम्यान मेलो पूण तो कुडीन जियेतालो समजलें तेजे सेन्सीस आहले पूण तो कुडीन जियेतालो पूण आदांव मेलेलो ओतम्यान बिकॉज ऑफ वन मॅन्स डिसओबिडियन्स आमी 5:19 पळयल्यार रोमन्स 5:19 एकल्याच्या उतर मोडण्या पासत जायतीं जाणां पातकी जालीं समजलें
पातकी कित्याक जाली आमी सगळीं ओतम्यान मेलेली आनी बापा कडेन आमचो संबंद तुटलेलो ते एका मनशाक लागून कोण तो आदामाक लागून समजलें आतां जायतीं वर्सां मनीस ओतम्यानूच मरो नासलो समजलें पूण जेन्ना आतां जेजू येता आनी कुर्सार मरता आनी आमकां ओतम्यान पुनर्जिवंत करून आमकां ह्या ओतम्यान परत्यान जिवी करता समजलें ओके गो टू 1 Corinthians 3:17 No, 2 Corinthians 3:17, I think. For the Lord is the Spirit. Go KJV. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, no, 1 Corinthians 3:16. Sorry. Where is the scripture? God's Spirit and my Spirit is become one. 1 Corinthians 3:16. No. 6:17. Sorry. Thank you, Holy Spirit. Yes. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Okay. But he that is joined unto the Lord is one Spirit. But he that is joined unto the Lord is one Spirit. Konkanen kire borela was? Purtun was one by one. Pun, Somi, Ani, Tacha, Ekwotan, Jieta, Ti, Ekats, Jivan, Jieta. So आमी ओतम्यान देवाचो ओतमो आनी आमचो ओतमो जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण मानून घेता आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेता आतां जेजू कुर्सार मेला सगळ्यां बसत वय ना पूण हे सगळ्यांक खबर आसा सगळीं मानून घेता ना जी कोण जेजूक आपलो सोमी दोनी म्हूण मानून घेता ती ओतम्यान आतां ओतम्यान देवाचो ओतमो आनी मनशाचो ओतमो आतां it's united it's joined unto the Lord आमी ओतम्यान देवाक एकवटलेली जाता म्हणजे ओतम्यान आमी परत्यान जिवी जाल्या कित्याक म्हजो ओतमो आनी देवाचो ओतमो आतां एक जाला सो मले सुरवातेक मनीस ओतम्यान मेलोलो वय कित्याक लागून मेलोलो आदामाच्या पातका पासून उतर मोडण्या पासून गो बॅक टू द पिक्चर देवाच्या उतर मोडण्याक लागून मनीस ओतम्यान मेलोलो समजले पूण जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण मानून घेता आमी ओतम्यान परत्यान जिवोन जाता आनी ह्या ओतम्यान आमच्या ओतम्यान आमचो ओतमो आनी बापाचो ओतमो एक जाला समजले ओतम्यान आमी देवाक एकटावलेली जाल्या खंय जाल्या ओतम्यान जाल्या आतां म्हज्या ओतम्यान कितें आहा आतां भावार्थान आमी जियोंक जाय म्हणटा भावार्थ खंय आसा ओतम्यान आहा आमकां देवान नितीवन केल्या म्हणटा खंय आसा ओतम्यान आहा आमकां आतां जेजू उद्देशी आमकां पेकोणी मेवल्या म्हणटा आतां खंय आहा ओतम्यान आहा आतां जे देवाचें जे ब्लेसिंग्स आमकां बेसांवां देवाची जी आमकां सगळीं रिटर्न मेवला हें सगळें खंय आसा आमच्या ओतम्यान आहा समजलें सो ओतम्यान आमी आतां परत्यान जिवोन जाल्या समजता तुमकां ओतम्यान आमी आतां परत्यान जिवोन जाल्या वी आर before accepting Jesus as Lord God and Savior we were dead in a spirit समजले जेसून देवान म्हणलेलें न्हू तुमी तर उतर मोडशा you will surely die and they died in the spirit understanding but now when we receive Jesus as our Lord God and Savior in our spirit and God's spirit is become now आतां आमी ओतम्यान परत्यान जिवोन जाल्या इतलें समजलें आतां ओतम्यान कितें जालां तें आमच्या ओके कॅन यू गो टू 2 Corinthians 5:17 तुमकां विचारलेलें हांवें आमी आतां नवी रचना थोड्यांक खबर आसली थोड्यांक खबर नासली
आतां नवी रचना म्हणजे कितें? जेजू सोवे एक. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, some things are become new. All things? Sure, all things? All things are passed away? Some all things are passed away or all things are passed away? He's going to make change in future, some things? फुडें कितें करपाचो चेंज काय ऑलरेडी जालें? Is it a past tense or future tense or present tense? Past tense. It's already done. Sure, no? Does the scripture says that? That it's already done. Yes or no? आतां आमी कितें जाल्या जो मनीस क्रिस्ता सोवें जियेता, if any man be in Christ Jesus, क्रिस्ता सोवें कोण आसा, क्रिस्ता भितर कोण जियेता, ती जावन आसा एक नवी रचना. आतां कळ्ळें आमी नवी रचना? आतां आमी नवी रचना वयव ना? आमी आतां एक नवी रचना क्रिस्ता सोवें. आमचें जें पोन्नें कितें आसलें, कितें तें आसलें पोन्नें? कितें तें पोन्नें आसलें? पातकाचो सोयम, पातकान जियोपाचो, वायट जिवीत जियोपाचें. जे पळय सैतानाचो सोयम आमकां आयलोलो, पातकी सोयम कोणाचो? कोणाचो? सैतानाचो. हो पातकी सोयम मनशाक कशे भाशेन आयलो? आदामान. पूण तो पातकी सोयम आदारपाक, तो पातकी सोयम भितर येवपाक ताणी कितें केलें? डिसओबिडियन्स केलें. कित्याक लागून केलें? Somebody came and gave message to them, no? But somebody came and gave the message, right? So Satan came and gave the message. You will surely not die. समजता? सैतान येयलो आनी कितें उलयलो? तूं मरचो नाय. तो पयलो येता सुरवातेक कितें म्हणटा? खरेंच तुमकां देवान सांगलां खंयचेंच फळ खायनाका म्हूण. एव कितें म्हणटा? ना ना ना, तें सांगोंक ना. देवान सांगलां सगळें खाया, तें खायनाका. म्हणचे सैतानाक खबर नासली देवान कितें सांगलां तें? आसली. पूण तो हो कित्याक घुसपणी उलयता? हां, ज्या जाग्यार फोटी जाता त्या जाग्यार सदांच कन्फ्युजन. देर इज नो क्लियरिटी. सैतान सदांच एक गोंदळ घेवन येता, घुसपणी घेवन येता. समजता तुमकां? पूण देवाचें उतर ज्या सुवातीचेर आसता तेन्ना त्या जाग्यार सदांच सोत आसता. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सोत. फोटी ना तातूंत, घुसपणी ना तातूंत. समजलें? सो कन्फ्युजन. जेन्ना देव तांकां तो कमांड दिता खायनाका, ती खायना. जायतो तेंप खावंक ना दिसता तेणीन. पूण आतां सैतान चोरूंक आयला. कितें चोरूंक आयला? कितें चोरूंक आयला? जें पळय देवान मनशाक दिलां तें ताका आपणाक जाय आसलें. समजलें? जें मनशाक पळय दोनीपण दिलां, अधिकार दिला, संवसाराचेर जें ताका राज मनशाक चलोवपाक दिल्लें, देवान कितें म्हणलेलें? सगल्या संवसाराचेर तुमी अधिकार चलोवयात. वयव ना? हॅव डोमिनियन ऑन द होल थिंग म्हणलेलें क्रिएशन, रायट? वॉट एवर ही हॅज क्रिएटेड. एसो नो? देवान संवसाराचेर मनशाक दोनीपण दिल्लें. वो सैतान येता, फोटी कानान घालता, नाका जालेल्यो खबरो सांगता, घुसपोवन सांगता. आनी इफ कितें म्हणटा? तो म्हणटा तुमकां खरेंच खायनाका म्हणलां? ती म्हणटा ना, फकत तें खायनाका म्हणलां, उरलेलें खा. वो म्हणटा खाल्लें कित्याक खायनाका? खायत जाल्यार आमी मोतेली. देवान सांगोंक नासलें मोतेली म्हणून? सांगलेलें. पूण वो आतां येता आनी फोटी दिता आनी म्हणटा तुमी हें खाल्ल्यार तुमी मोरची ना, पूण तुमी जातेली देवा भाशेन. पूण ती देवा भाशेन ऑलरेडी करूंक नासली, देवान तांकां केलोली. पूण हिच्या मनान तो कितें घालता? आशा. कसली आशा? उंच रावपाची. जायते फावटी आमकां दिसना आमकां उंच रावपाक जाय? कोणाचो सोयम बो? आमकां सगळ्यां वयर रावपाक जाय. कोणाचो सोयम? सगळ्यांनी म्हजें आयकोपाक जाय. कोणाचो सोयम? येसो नो? दुसऱ्याचें बरें जाता आमच्यांनी पळोवंक जायना. कोणाचो सोयम? दुसरी वयर सरता आमकां पळोवंक जायना. कोणाचो सोयम? दुसऱ्यांगेर कितें हाडलें आमकांय जाय. आशा. कोणाचो सोयम? सैतानाचो. हो सोयम कित्याक भितर सरलो आमच्या जिवितान? कित्याक एवेन सैतानाच्या उतराक कान दिलो, तें फळ खाल्लें आनी आदामाकूय दिलें. दोगांयनी पातोक आदारलें आनी देवाचें जें पातकाचें फॉर्मोण कितें आसलें? मरण. देवान म्हणलेलें तुमी तें फळ खायशी तुमी शुअरली मोत्तेली. मोत्तेली म्हणून सांगलेलें खरें. सो ती ओतम्यान मेली,
पूण ती कुडीन जिवंत आसली पूण आत्म्याच्या मरणाक लागून दे इवन एक्सपिरियन्स द फिजिकल डेथ एज वेल. समजलें? मनशाक मरणूय येयलें कुडीचें तें कित्याक लागून? कित्याक आत्म्याचें मरण आसलें म्हूण. समजलें? आत्म्यान ती ऑन द स्पॉट त्या मुमेंटारूच मेली पूण कुडीन ती स्लोली कुडूय आमची जाणटी जावपाक लागली आनी कुडूय आमची मरोंक लागली. समजलें? आतां हांगा आमी कितें पळयलां? जो मनीस आतां क्रिस्ता सोवें हें जालें पयलींचें आदामाचें काम. समजलें? पूण आतां आमकां शुभ वर्तमानाची खबर कितें? जेजून कितें केलां पळय तें जें दोनीपण मनशाक दिलेलें तें मनशान आदाम हेजें सैतानाचें आयकोन आपणाचें दोनीपण कोणाक सोंपयलें? कोणाक दिलें? सैतानाक दिलें. देव केन्नाच आमकां कितें दिता पळय तें काडून घेना. घेता? ना. आतां सैतानाक पासून ताणें लुसिफराकूय जायतें देणी दिलेली तें ताणें कांय काडून घेवंक ना. समजलें? सो आमकां पासून देवान जें कितें दिलां तें ताणें घेवंक ना पूण आमकां जें पळय दोनीपण दिलेलें तें आमी काडलें आनी कोणाच्या हातीन दिलें? सैतानाच्या. कित्याक आमी कोणाक पळय ओबे कोत्ता कोणाची पळय आज्ञा मानता आमी तेजी जाता गुलाम. समजलें? सो आतां सैतानाचें उतर आयकलें म्हणजे मनीस कोणाचो गुलाम जालो? सैतानाचो. सो हितून देवाचो कितें तरी मिस्टेक आहा? ना. मनशाक जावंक जाय आसलें देवा भशेन सैतानाच्या उतराक कान दिता उतर मोडटा देवाचें आनी पातकाक पातकाचो सैम तांच्या भितर येता. हो सैम पातकाचो तांच्या भितर येवपाक हो सैम कोणाचो? सैतानाचो. पयलीं तांकां देवान रोचलेली कोणाच्या सैंबान? आपल्या सैंबान. मागीर तेणी कोणा भशेन जाली ती? सैतानाच्या सैंबान. आतां हो सैतानाचो सैम घेवन आमी जायतीं वर्सां जियेलीं पूण जेन्ना जेजू येयलो आतां कोण पळय जेजू सोवें जियेता ती जावन आसा एक नवी रोचणा. समजलें? सो आतां आमी जी कोण जेजूक स्विकारता जेजून केलां तेजेर सोत मानता आनी आपणान घेता जाल्यार आमी कोण जालीं? नवी रोचणा. आतां नवी रोचणा जाली म्हणटा आमी कोणा सोवें? जेजू सोवें. आतां जेजूचो सैम कोणाचो आसलेलो? देवाचो. समजलें? हितून आमी कितें पळयलां? आमी जालीं आतां नवी रोचणा. आमचें जें पोन्नें शें आसलें पळय सगलें पोन्नें कितें तें? सगलें वायट जिवीत जिवपाचें. कुसडेपण पाडेपण आनी कितें म्हणटा तें जें सैतानाचो स्वभाव आसलो जें देवा ताई येना तें सगळें कोणा ताई येता? जे देवा ताई येना. आतां आमकां रागाचो स्वभाव देवाचो मागीर आमकां राग येतालो कोणाचो तो? तुमकां राग येता म्हजो हांव टायम घेतला म्हूण? हालेलुया. ओके. सो आतां आमी जेजू सोवें जियेता येयला बसून जाल्यार आतां कोण म्हणची ना येता कित्याक नाल्यार सायडी बसलो तो कितें म्हणटलो? हांव सैतानाचो स्वभाव घेवन. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. हय ना? आतां आमी कितें जाल्या? नवी रोचणा जाल्या. समजता? आमी जाल्यां कितें? नवी रोचणा आनी आमचें पोन्नें आहा तें पास्ट अवे आनी आतां सगलें नवें जालां. पूण आतां तर सगलें म्हजें सवें नवें जालां म्हज्यो कोरण्यो आजुनूय पोन्न्योच आहा. कित्याक? मनाचें चेंज जावंक ना. कितलो तेंप आमी एक्सक्यूज घेवनूच रावतली आनी मनाची नवसणी तशी सांठयली. नॉलेज बी नो जावंक ना. करूंक नाका फास्ट फास्ट. उतरा प्रमाणें नवसणी जावंक जाय आनी जाता पूण आमी करूंक जाय. आतां पळय हांगा कितें म्हणलां? आमी जाली नवी रोचणा. ही नवी पळय रोचणा जाल्या आनी पोन्नें सगलें गेलां. कॅन वी गो बॅक टू दॅट पिक्चर? नाव आतां आमी नवी रोचणा खंय जाल्या? खंय जाल्या? आत्म्यान. आमकां दिसती पडटा आमी नवी रोचणा जाल्या? आमी कालूय मोठी आहलेली आयजूय मोठी आहा. आमी कालूय मातशी चड गोरी आहलेली आजुनूय आयजूय तशींच आहा. भायल्यान चेंजीस जाता? नवी रोचणा खंय जाली? भितरल्यान. खंय ते भितर? आत्म्यान. समजलें? नवी रोचणा खंय जाल्या आमी? नवी आमी रोचणा जाल्या आत्म्यान पूण आमचें हें मन आनी आमची कूड आजुनूय पोन्नीत आहा. समजलें? चिंतना म्हजी जी पळय चिंतनाची म्हजी हें आसा ती आजुनूय पोन्नीच आहा. कुडूय म्हजी आजुनूय पोन्नीच आहा. समजलें? कुडीचें आनी मनाचें आजुनूय आमची नवी आमी जावंक ना. समजलें?
मोनान आनी आमच्या कुडीन आजुनी आमी पोन्नी हा पूण आमची नवी आमी रचना जाल्या आमच्या आत्म्यान. आतां आत्म्यान आमी नवी रचना जाल्या, आत्म्यान आमचें पुनर्जीवन जालां, आत्म्यान आमचें सगळें बरेंपण जालां, हें आमकां कशें गमन येता? कशें गमन येता? सांगा सांगा. खंय हां बरयलेलें? आतां तुमकां हांवें देवाच्या यू नो पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुमकां हें सगळें आतां दाखयलें. नवी रचना जाल्या काळजान, आमच्या आत्म्यान आमी नवी रचना जाल्या हें दाखयलें. हें तर दाखोवंक नासलें हांव हिंगा येवन बेश्टें उलयता तुमकां स्वत मानूंक इजी आसलें? कित्याक तुमी स्वत मानता? वॉट मेक्स यू ऑल टू बिलीव दीस? कित्याक सांगा न्हू? कित्याक? पवित्र पुस्तकान तें बरयलेलें आहा. सो म्हज्या आत्म्यान कितें नवें जालां, कितें नवें जावंक ना, कितें म्हज्या मनाची परिस्थिती आहा, कितें म्हज्या कुडीची परिस्थिती आहा, कितें म्हज्या आत्म्याची परिस्थिती आहा, हें म्हाका सगळें कशें गमन येता? देवाच्या उतरांतल्यान. समजलें? आतां सुरवातेक प्रश्न विचारलेलो कितें? आमी आत्म्यान नवी जावपाक लागून आमी देवाचें उतर शिकता काय आमी मनाची नवसरणी जावपाक लागून देवाचें उतर शिकता? आतां सांगा. आतां कित्याक कोण म्हणना आत्म्यान? आतां कित्याक आमी म्हणना आत्म्यान? कित्याक आत्म्यान आमी पुनर्जीवन जालां, आमी आत्म्यान नवी रचना जाल्या. इन आवर स्पिरीट वी आर अ न्यू क्रिचर. इट इज 2000 years ago. इट्स डन. आत्म्यान आमी नवी रचना जाली 2000 वर्सां पयलीं. सो आयज आमी देवाचें उतर शिकता आत्म्यान नवी जावपाक न्हू, जाल्या म्हूण आमी जाणवायेन भरपाक आनी त्या प्रमाणे आमी जियोवपाक. जे भशेन हांवें उदाहरण घेतलेलें सुरवातेक, अकावंटान पयशे ना तेन्ना हांव एक भिकारी कसो जियेता. पूण जेन्ना म्हाका गमलें अकावंटान पयशे आहा म्हणून म्हज्यान भिकारीचें जिवीत जियोंक जाता. सो आतां म्हाका गमलें की आत्म्यान हांव पुनर्जीवन जालां, नवी रचना जाल्या, जाल्यार म्हाज्यान आजुनी पोन्नोच स्वभाव घेवन म्हज्यान जिवीत जियोंक जाता. जरी तर आजुनी हांव पोन्नो जिवीत जियोवपाक सोदता आनी आजुनी हांव आदल्याच स्वभावान जियेता जाल्यार हांव जियेता एक भिकारीचें जिवीत. समजलें? जरी तर आयज म्हाका गमलें की आत्म्यान हांव नवी रचना जाल्यार म्हज्यान तें एक्शनांनी जियोवपाक जाय वो नाका. जरी तर म्हज्या अकावंटान पयशे ना म्हणून तर हांव एक सारको लाचार कसो जियेता, प्रॉब्लम ना, कित्याक अकावंट खालीच आहा म्हूण. पूण आयज म्हाज्या अकावंटान तर बँक बॅलन्स तर बरो ना, कित्याक म्हूण हांव जियो भिकारीचें जिवीत? इतलीं वर्सां हांव पातकी म्हूण जियेतालो, कित्याक? एका मनशाच्या पातका खातीर. पूण आयज तर म्हज्या आत्म्यान हांव नवी रचना जालां जाल्यार म्हज्यान हें नवें न्यूनेस ऑफ लायफ म्हज्यान जियोंक नाका. पूण हें जियेतलो जाल्यार म्हाका जाणवाय जाय, म्हाका सोजमणी जाय, म्हाका देवाच्या उतराची नॉलेज आसपाक जाय की आत्म्यान हांव खरेंच पुनर्जीवन जालां, पोन्नें आहा तें सगळें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालां. जें कितें जेजूचें आहा तें सगळें आत्म्यान आयज म्हजें जालां. समजलें? गो टू सेम चॅप्टर 2 Corinthians 5:21 गो. For he has made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. What translation? Okay. For he had made him. Who is he म्हणटा तो कोण? देव बाप. देवान जेजूक पातोक केलो आमच्या पासत. समजलें? जेजू आमच्या पातका पासत आपूण देवान तेका जेजूक पातक केलो त्या खुर्सार. कोणा पासत? आमच्या पासत, जेका पातकाची जाणवाय पासून नासली. जेजूक जीसस न्यू नो सीन. तेका पातकाची खबर पासून ना. पातक कितें तो ताका तेणें पातकाचो एक खोत ताचेर नासलें, एक पातक तेणें आदारूंक नासलें, कसलेच पातकाचो सोयम ताच्या भितर नासलो. कित्याक पातकाचो सोयम ताच्या भितर नासलो? कित्याक नासलो? कित्याक तो आमच्या भशेन माय पायच्या बिये उदेशी जल्मोंक नासलो. तो जल्मलेलो पवित्र आत्म्या उदेशी. समजलें? जेन्ना मारयेन विचारलेलें, एंजल गेब्रियलाक विचारलें हें कशें घडोवन येतलें, कितें सांगलें तेणें? पवित्र आत्मो
the power of the Most High will overshadow you. आणि पवित्र आत्म्यान तूं गोरबे सतेली आनी स्वर्गायले शोकतेन तूं तुजेर एक स्वर्गायले शोकतेन तुजेर ओवरशॅडो जातले एक खूब कशें शोकतेचें येतलें म्हणटा समजलें आनी तितून तूं गोरबेस जातली म्हणटा दादल्या सांगाता तिका कसलोच संबंद नासलो ती जल्मलेली तो जल्मलेलो पवित्र आत्म्या उद्देशी सो तेज्या भितर पातकाचो सोयम आसोंक जाता सो पातकाचो सोयम ना जाल्यार मनीस पातो करूंक शकता ना समजलें आदावान सुरवातेक पातो करूंक नासलें जेन्ना ताणें तें फळ खालें डिसओबिडियन्स केलें तेन्ना तो सोयम भितर सरलो समजलें जेन्ना ताणें तें उतर मोडलें बापाचें तेन्ना पातकी सोयम ताच्या भितर घडोवन येयलो समजलें आतां हांगासर आमी पळयलां जेजूक पातकाचें एक कोत नासलें पातो कितें तो नकलोच आसलो पूण त्या जेजूक देवान आमच्या पासत एक पातो केलो त्या खुर्सार समजता कोणा पासत पातोक जालो तो खुर्सार आमच्या पासत जेजू पातोक जालो त्या खुर्सार आयज तुमी सगलीं म्हणटा हांव नितीवंत म्हणटा म्हणून तुमी आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस हांव जावन आसा एक नितीवंत म्हणटात तुमी कॉन्फिडन्सान म्हणटात कित्याक लागोन फाटली कांय उलयना ओन्ली ड्यू टू पीपल आर टॉकिंग वाय दे आर नॉट आन्सरींग स्लिपींग ओर वॉट हा No, you all keep on answering. No, you all keep on answering. That will make them more awake. Praise God. I want them also to answer together with you all. So at least I will know that they are awake, no? Okay. आयज आमी म्हणटा आमी जावन आसा नितीवोन जेजू क्रिस्ता उद्देशी म्हणटा म्हणना कोण म्हणना कोण तरी म्हणना कोण तरी म्हणटा आमी आजुनी पातकी कोण आमी आयज नितीवोन कोणा प्रमाणे जेजून कितें केलां त्या प्रमाणे वय ना आयज आमी सगलीं म्हणटा आय एम द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस आमी जावन आसा नितीवंत जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हणटा म्हणना आयज आमकां हो सोयग मेवला म्हणपाक की आमी नितीवोन जेजू क्रिस्ता वरवीं पूण हें नितीवोन म्हणपाक जेन्ना हें उतर आमी म्हणटा आमकां नियाळ आसा काय आमी कित्या उद्देशी हें म्हणोंक पावतात कित्याक लागून आमी हें म्हणटा हें हांव जें म्हणटा हांव जावन आसा एक नितीवोन कित्याक लागून हांव हें म्हणटा कित्याक येता हें म्हज्या तोंडान म्हणपाक हां बेश्टें मेवलें आमकां हें फॉर एग्जाम्पल जोरी तर आमचे फॅमिलीन आतां एक कोणी मनीस आमचो व्हेरी क्लोज पर्सन आमचो मोगी मनीस घराचो बरो ना सपोज ओके आनी जर आमी ताका डॉक्टरागेर वता आनी दोतोर म्हणटा कितें ताका रोगताची गरज ओके रोगताची गरज आत्तांच्या आतां म्हणटा तुमी टायम ना आत्तांच रेडी करा नाल्यार कितेंय जावंक शकता ओके सो आतां थिंगा आमकां आनी तेजो ब्लड ग्रूप सपोज मेवना समजता हें एग्जाम्पल तेज्या आमच्या आमचो कोण मोगी आहा तेजो ब्लड ग्रूप मॅच जाता तसलो मनीस आमच्या फॅमिलीन कोणूच ना दोतोर म्हणटा आतांच्याच आतां जाय रायट नाव जाय म्हणटा आनी जर आमकां हॉस्पिटलान एक मनीस येता आनी आमचें सिट्युएशन आयकता आनी म्हणटा म्हजो ब्लड ग्रूप हांव दितां आमी कितलीं खुशाल जातलीं खूब जातलीं कित्याक तें रगत त्या मुमेंटाक तर मेवना आमचो मनीस मरोंक शकता समजलें सो आतां हो स्ट्रेंजर येता वो अनवळखी येता वो आमी वळखना तो मनीस येता आनी म्हणटा आपूण दितां ओके दिता म्हणटा आनी आतां तो ऑन द स्पॉट आपूण दिता आनी तो दिता म्हणून आमचो मनीस आयज साल्वार जाता आमी थोड्याच वेळाक ह्या मनशाचो उगडास दवरतली त्या सासणाच्या सासणांक आमकां त्या मनशाचो उगडास आसतलो तेणें केल्या ते कोरणेचो आमकां नियाळ आसतलो कित्याक तेज्या रोगताक लागून आमच्या मनशाची एक जीव वाचलो वय ना सेव जालो दोतोरान म्हणलेलें हें जायना तो मरोंक शकता मरतलो वय ना पूण आतां आमकां उपकार आहा ह्या मनशाचो कित्याक आहा कित्याक तेज्या रोगताक लागून आमच्या मनशाचे जीव साल्वार जालो सो आमी हे 1-2 म्हयने उगडास करून रावतलीं सासणांक वय ना सासणांक आयज आमी म्हणटा आमी नितीवोन कित्याक लागून जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी नितीवोन म्हणटा कित्याक आयज त्या जेजून आपणाचें रगत त्या खुर्सार वारोयलां
जेजूच्या रोगता उदेशी जो तेज्या जेजूच्या रोगताचो शिवोर त्या कुर्सार इमॅजिन तुम्ही करा एका हातीचेर जेन्ना एक खिळो मारून जेन्ना हातोडेन तो खिळो त्या कुर्साचेर लाकडाचेर मारता तेन्ना त्या हातीचें कितें जातलें. आयज आमी जेजूच्या हात पळयता कुर्सार खिळायला ते पळयता नियाळ जाता. आतां आमच्या हातीर तुमी इमॅजिन करा आमच्या हातीर somebody is pointing that nail and taking an hammer and hammering it. What will happen? Beyond imagination, correct? This is something you can't even think about it. Today we are seeing we are the righteousness of God in Christ Jesus. Oh, we are set free. Oh, we are healed. We are delivered. We are rich. We are this. We are that in Christ Jesus. But do I have a realization what exactly Jesus went through on that cross? वो खुरीस आमकां सदां काल जिवो कसो आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या चिंतनांनी आमच्या कोरण्यांनी आमकां चिंतोन येता. आमचे नोदरेर आमच्या दोळ्यांचेर अशी पट्टी पडलेली आहा आमच्या कोरण्याची. आमी इतलें कोता दुसरो आमकां लेखिना. आमी इतलें बरें रावता दुसरो आमकां कॅर करिना. आमी इतलें काम कोता दुसरो हेल्प करिना. तेणें हें म्हणलें हेणें तें म्हणलें आमची काडी थिंगां शिरकोना. पूण आमकां मात पासून नियाळ आहा. आयज तर हांव म्हणटा म्हजी पातकां बोगसूंक जेजू आयलो. पातकां बेश्टी बोगसूंक ना. एक खुर्सान एक खिळ्यान फारीकपण दिलां. एका रोगताच्या थेंब्यान तें फारीकपण दिलां. चापकांचो मार ताणें आपल्या कुडीचेर घेतला. आयज आमी म्हणटा जेजून आमकां बोगसोणें दिवंक येयला बोगसोणें दिलां. पूण कशें दिलां. एका रोगताचो थेंबो फारीक केला आमच्या एका पातकाक. एक रोगताचो थेंबो फारीक केला. आयज आमकां चिंतूंक जायना. आमकां एक कांटो तोपता तो सोसूंक जायना. जाता. पूण जेजून ते इतले व्हडले खिळे घेतले आपल्याच्या दोनी हातांचेर पांयांचेर आनी ते कांट्यांचे मुकुट घेतले माथ्यार घेवंक ना. आनी वयल्यान बायबलाचेर बरयलें तें घालूनय प्रेस केलें म्हणटा. सो तकलेंच्यान रगत व्हांवता. हातींतल्यान रगत व्हांवता. चापकांचो मार ताका पडलो. कुडके म्हणटा भायर सरले मांसाचे तेच्या भायर सरलेले. एंड थ्रू दॅट वी आर फॉरगिवन. त्या रोगत्या उद्देशी आमी म्हणटा आयज आमी फॉरगिवन. त्या रोगता उद्देशी आमी म्हणटा ओ वी आर द रायचियसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस बिकॉज ही पेड फॉर इट. आर यू गेटिंग इट. फारीकपण दिलां. ताका म्हणटा फारीकपण. फ्री ऑफ कॉस्ट न्हू. केन्ना आमी म्हणटा न्हू एग्जाम्पल कोण तरी येता आनी आमची पापा सदांच हें एग्जाम्पल आमकां दिता. आतां आमी गाडी चलयता आनी कोण तरी येता आनी आमच्या गाडयेर फाटल्यानतल्यान फोर व्हिलराचेर बरें फोर्सान गाडी मारता. ओके. सो फाटल्यान पळय जाल्यार आख्खें गाडी काबार. ताका आसतलो ताका आसतलें डॅमेज मे बी 30-40,000 डॅमेज जालो सपोज. ओके. आनी गाडी मारला तो मनीस कितें म्हणटा प्लीज फॉरगिव मी. म्हजे कडेन कांय ना तुका दिवपाक. म्हजे कडेन जायना हें फारीकपण दिवपाक. कितें म्हणटा तो मारला तो गाडी. म्हजे कडेन फारीकपण जायना म्हणटा. म्हजे कडेन कांय ना. तर हांव कितें म्हणटा आतां कांय नजो तुका हांव माफ कोता. ओके. कितें म्हणटा हांव तुका हांव माफ कोता. तूं पयशे फारीक कर आनी वच. ही माफी जाली. एका आमी माफी म्हणटा फारीक करून वच म्हणटा हांव. एका माफी म्हणटा ना. माफी म्हणचें कितें. हांव ताका म्हणटा हांव तुका फॉरगिव कोता तूं वच. हें पळय तुवें इतलें लुकसाण केलां 50-40 हजाराचें तें हांव फारीक कोता. बोगसोणें म्हणचें कितें. पेमेंट हांव फारीक कोता एंड सेट यू फ्री. यू गो फ्री बिकॉज आय एम पेईंग. दॅट इज वॉट जीसस एक्झॅक्टली ही डीड. जेजून आमी म्हणटा आमकां बोगसोणें दिलां खरें पूण तें बोगसोण्याचें फारीकपण आहा. आनी तें फारीकपण दिलां कोणेन जेजून. एका रोगताचो थेंबो ताणें वारायला आपणाचो. तेज्या एका थेंबाचें आमचें नांव बरयलेलें आहा. पूण आमी दीस आनी रात कितें म्हणटा आमकां त्रास जाता ते आमी उलयता. पूण जेजू जे त्रास ताणें ते कुर्सार काडल्या ते केन्ना तरी आमी बसोन नियाळ करता काय. तेचो नियाळ आमकां दीस आनी रात आसपाक जाय. आमचे कडेन कितें आसा कितें ना तितून आमचें ध्यान मन आसूंक जायना.
आमकां लोक दुसरो कितें करता तेजेर आमचें ध्यान मन आसपाक जायना. पूण आसतलें केन्ना, जोरी तर म्हाका ह्या कुर्साचो तर नियाळ ना, कुर्साचें तर म्हाका रियलायजेशन ना, जाल्यार म्हजें दुसरे वाटेन मन खंय आसतलें, म्हजेर. दुसरो म्हाका कितें करता. पूण म्हाका जे त्रास जाता ते त्रास आनी जेजून जे वळवळे काडले ते खुर्सार म्हज्या पासत, वीच वन इज ग्रेटर? On the cross. But in a day, how many times I'm thinking about it, meditating on it? How many times? Not even once. If we start doing that, no, we would never focus on ourselves. That's why we need to start doing that. On meditating what Jesus has done. जायते पाटी आमी देवाचें उतर शिकयता आसतना आमी म्हणटा जेजून कितें केलां पळय तें चिंतूंक जाय. जेजून कितें केलां? समजता? जायते पाटी आमचो मोगी मनीस आमच्या फॅमिलीचो जेन्ना आमकां सोडून वेता तेन्ना आमकां खूब दूख जाता. जाता हो जायना? सोंपोन गेलो, मरून गेलो, आमकां जाता, जायना? पूण जेन्ना बापान आमी म्हणटा आपल्या एकल्याच पुताक वंपून दिलो तो खंय दिलो? खुर्सार वचपाक लागून दिलो. जेन्ना जेजूक मार पडटालो चापकांचो, बापाक कितें जालां आसतलें? जालां जावं ना? सो जेन्ना आमकां त्रास घडटा, जेन्ना आमकां त्रास जाता तेन्ना आमचें ध्यान खंय आहा? आमच्या त्रासांचेर. होय ना? सो आमी कितें नियाळ करूंक जाय दिसांनी रात? जेजून कितें आमच्या पासत केलां पळय तें. बायबल आमी वाचता, बायबल आमी शिंगता, बायबल आमी मेडिटेट करता. पूण जायते पाटी आमी बायबल उजार करता कितें करपाक? पेखोवणी खंय आहा गाय? गिरेस्त खंय मेवतली गाय? शांती खंय बरयल्या गाय? सोदता स्क्रिप्चर. कसलें बेनिफीट? आमकां पेखोवणी जाय, आमकां बरेपण जाय, आमकां गिरेस्त जाय, आमकां बिझनेसान वाडोंक जाय, आमकां सगलें सारकें. हांव कांय म्हणना. बट एट द सेम टायम कितले पाटी आमी बायबल उक्तो करून वाचता जेजू तुवें ते खुर्सार कितें कोश्ट काडल्या? वॉट वॉज दॅट डिवायन एक्सचेंज हॅपन? आय वॉन्ट टू नो. हें चिंतून आमी कितले पाटी बायबल उक्तो केला गाय? केला गाय? कितले पाटी आमी बायबल उक्तो केला? देवान म्हजो मोग कशे भशेन केला? ऑन वॉट लेवल गॉड लव्ड मी? हें सोदपाक केन्ना हांवें बायबल उक्तो केला गाय? जेजू म्हणटा न्हू, तुमी तर म्हजे शीस, उबार तुजो खुरीस आनी यो म्हज्या फाटल्यान. म्हणटा कितले पाटी आमी डिसायड केला तो खुरीस घेवन चलपाक ताच्या फाटल्यान? आमी संवसारान आमच्या खोतींनी, आमच्या प्रॉब्लेमांनी इतली आमी गुंतोन आहा की आमकां जेजून कितें केलां तेजी खबर पासून ना. पूण इतलेंच जाणा हें केलां तें केलां, हें सगलें म्हज्या पासत केलां, सो केलां न्हू, सो लेट्स टेक बेनिफीट आउट ऑफ इट. बट केन्ना तरी रियलायजेशन केलां, केन्ना तरी आमी सोजमणी घेवन केलां की जेजू कशे भशेन ताका त्रास जाले गाय? कितले पाटी एक चाबूक पडटा आसतना बापाक उलो केला गाय? रडला आसतलो तो? रडो नासलो जेजू? दुखीक रडला? लाजरसाच्या टायमार रडोंक ना तो? हो नियाळ केला गाय आमी? आमी तर म्हणटा आमी क्रिस्तांव, हेजो नियाळ आमकां पयलो आसपाक जाय. काल आमी मार्था मेरीचें जिवीत पळयलें. मेरीन म्हणटा बरें तें इचून काडलें. कित्याक? मेरीक स्वताची सोजमणी आयली. मार्थाचें मन खंय आहा? संवसारान बोबावपाचें. आनी जायते पाटी आमी म्हाका दिसता आमचें मोस्ट ऑफ द टायम आमचें सगलें ध्यान मन संवसाराचेर उरता. हेणें हें केलां, तेणें तें केलां. आसा काय ना? म्हाजें सांगता, आय एम इन्क्लुडींग माय सेल्फ टुगेदर वीथ यू ऑल. आमी जण एकल्यान पयले सुवातेर जाणा जावपाक जाय वो जेजू म्हणटा तो कोण? वो जेजू म्हणटा तो कित्याक आयलो? वो जेजू म्हणटा ताणें कितें केलें? कित्याक लागून केलें? कितें बरयलेलें आदल्या कोरारान जेजू बद्दल? पळोवंक जाय आमी. आदल्या कोरारान म्हणटा न्हू, पातकाचें फारीकपण दिताले वर्साच्या वर्सा, मेंढऱ्याची बोली दिताली. आयकोंक ना तुमी तें? केन्ना वाचूंक ना? केन्ना आयकानार पडोंक ना? पडोंक ना. सो वर्सा बोली दिनासली मेंढऱ्याची? दिताली दिनासली. एक पातो करूंक नासलेल्या मनजातीची बोली दिनासली? यादनीक दिन आसलो? दितालो. कित्याक लागून? मनशाच्या पातकाक लागून. सो मनशाक कितें दिसतालें? पातकाचें एक मेंढरो येलो, थिंगासोर दिलो,
आनी ताजेर हात दवरलो सगळें पातक नितळ जालें ओके मागीर तो आपूण पातकी न्हू म्हणून कसो येतालो वर्सान परतून तेंच काम पूण तुमी जाणा आतां न्याय कोरारान आमकां कितलें व्हडलें साल्वसांव म्हणटा तें जेजून आमकां दिलां कसलें वन्स एंड फॉर ऑल जेजू जालो ती बोळी सासणाच्या सासणांक जी बोळी मेंढऱ्याची दिताली आदल्या कोरारान पातकाच्या फारीकपणाची ती बोळी आयज नव्या कोरारान जेजून त्या कुर्सार दिली सासणाच्या सासणांक सो आनीक आमचेर पातकाचें कोत ना तेका लागून आमी म्हणटा आयज रायचसनस म्हणचे आमी कितें म्हणटा आमी जावन आसा नितीवंत म्हणचे कितें आमच्या भितर आनी पातकाचें कोत ना जेजून ते सासणाच्या सासणांक कुर्सार काबार केलें आनी ही जावन आसा ती बरी खबर पूण ही बरी खबर तर म्हाका जाणवायना हांव दीस आनी रात चिंतलो हांव पातकी आनी हें चालूच वयतलें समजलें जेजून त्या पातकाची फारीकपण आपूण तो कोत नासलेली शेळी त्या कुर्साचेर जालो जो मेंढरो आमी आदल्या कोरारान पळयताले न्हू तो यादनीक तो वर्साच्या वर्सा दिताली बोळी ही एकदां काबार जाली ही कोणेन दिली जेजून त्या कुर्सार दिली समजलें सो आनीक आमच्या पातकाचें फारीकपण ना हें जेजून दिलें वो नियाळ आमकां आसपाक जाय आयज हांव म्हणटा हांव नितीवंत म्हज्या भितर आनी हांव पातकी न्हय म्हजें बोगसणें जालें आतां फर्स्ट थींग आमी म्हणटा की आमी जेजू कित्याक आयलो कितें येता आमच्या मनान आमच्या पातकाच्या फारीकपणा पासत आयलो कित्याक आमकां ल्हानसान तेंच शिकयलां पळय ना करेक्ट आहा बट इट्स नॉट ओन्ली दॅट फॉरगिवनस आमकां सुटका दिली बोगसणें दिलें आमकां पेकोवणी दिली आमकां सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान सासणाच्या सासणांक सोडयली आनी जो सोयम पळय आमकां त्रास करी आनी आमकां पातकान पळय बोगोर पातकान घालतालो तो सोयम दुकराचें एग्जाम्पल घेतलेलें कितलोय नाणय त्याच कोणान पळय ना कितलोय साफ कर त्याच चिकलान त्याच रेबान कित्याक तो नेचर ते भाशेन आमकांय पातकाचो जो सोयम आसलो तो जेजून सासणाच्या सासणांक काडलो आनी आमकां आतां बरी आपल्या रोगतान नाणयल्या तेजें रोगत जावन आसा तो शॅम्पू तो कंडिशनर तें उदक तें रोगत आनी त्या रोगतान ताणें आमकां नाणयल्या आनी आमकां सासणाच्या सासणांक त्या सोयंबातली नितळ केल्या सुटका दिल्या आनी तो सोयम काडला आनी आपलो नितीवंतपणाचो सोयम आमच्या भितर घातला कसलो नितीवंतपणाचो कसलो सोयम काडून पातकाचो सो आतां म्हज्यान पातकान पडपाक जाता ना पातकान पडलें बसून तर जाल्यार म्हज्या पातकान हांव कंटिन्यू आय विल नॉट कंटिन्यू सिनींग आय विल नॉट रिमेन इन दॅट चिकोल बिकॉज दॅट इज नॉट माय प्लेस आय मायट फॉल यू नो वाय बिकॉज वी हॅव सीन इन द पिक्चर कॅन वी गो बॅक आतां जो सोयम म्हजो पातकी आसलेलो हिंगासोर तो जेजून काडलो आनी आपणाचो सोयम हिंगा घातला कसलो तो नितीवंतपणाचो रायचस नेचर देवान in 2 Corinthians 5:21 आतां स्क्रिप्चर आहलो पळय तेजेर कितें बरयलां की देवान आमचें पातक ही न्यू नो सीन बट ही वॉज मेड सीन फॉर अस येस नो आमचें पातक जेजूचेर घातलें आमच्या पातकाचें फारीकपण आसलें तें जेजून कुर्सार दिलें आनी त्या उद्देशी आमी पातकी सोयम आसली खरी पूण जेजून त्या वेळार त्या कुर्साचेर आमचो सोयम काडलो आनी आपणाचो नितीवंत स्वभाव नितीवंत सोयम आमकां खंय दिलो आत्म्यान दिलो आतां म्हजो स्वभाव नितीवंत खंय आसा आत्म्यान आसा सो ह्या आत्म्यान आतां म्हजो आत्मो 100% जेजू सारकिलो जाला आत्म्यान हांव सेम आय एम आयडेंटिकल टू जीजस इन माय स्पिरीट हांव एक्झॅक्टली जेजू भाशेन म्हज्या आत्म्यान पूण आय कॅनॉट सी इट इन माय बॉडी एंड माय सोल बिकॉज हें आजुनी म्हजें पोरणेंच आहा म्हाका हें म्हज्या मनान सोलान आनी म्हज्या रेडी ओके म्हज्या मनान आनी म्हज्या कुडींत आजुनी पोरणें आहा पूण तेजो मिनींग अहो ना की आत्म्यान हांव आजुनी नेवें जावंक ना हांव नेवें मनीस जाला नेवी रचना जाला आत्म्यान पूण आत्म्यान नेवें जालां म्हूण हें म्हजें नेवें जातलें म्हूण गॅरंटी ना कित्याक लागून कित्याक हितून हांव आजुनी पोरणें आहा पूण हितून म्हजें नवें जालां म्हूण गमपाक हांवें कितें करूंक जाय दीस आनी रात देवाचें उतर आयकत रावंक जाय म्हज्या मनाची नवसरणी कशी जातली ह्या मनान हें मन केन्ना म्हजें बदलतलें
जेन्ना हांव देवाचें उतर वाचतलें आनी ह्या ओतम्यान कितें आहा तें म्हाका सोत उगडापें जातलें. दीस आनी रात देवाच्या उतरान आमी कंटिन्यू आसूंक जाय. दीस आनी रात. Day and night I have to meditate on the word of God that I am the righteousness of God in Christ Jesus. म्हाका देवान आपणाचो भावार्थान बोल्ला तो खूंय हा भावार्थ ओतम्यान हा. देवान म्हाका नितिवोन केला खूंय हा तें ओतम्यान हा. देवान म्हाका पेकोवणी दिल्या खूंय हा पेकोवणी ओतम्यान हा. देवान म्हाका सुटका दिल्या खूंय हा तें सुटकेचें जिवीत ओतम्यान हा. आतां सगलें देवान जें पळय कितें केलां बरेंपण जेजूस हांवें हें सगलें म्हज्या ओतम्यान आहा. समजलें. जेन्ना हांव देवा कडेन कितें मागणें भावार्थान मागतां तें स्वर्गार सान देंवन येना. स्वर्गार सान देंवन येना. आतां आमी केन्नाय म्हणटा आमी ब्लेसींग मागता पेकोवणी मागता देव वयर सान दितलो न्हू. तुजी पेकोवणी हिंगाच्यान भायर सरता आनी कुडीन येता. समजता. पेकोवणी खूंय आहा ओतम्यान. समजता. ही पेकोवणी खूंय आहा ओतम्यान आहा. पूण मन म्हजें आजून रिन्यू जावंक ना. मनाक सोत खबर ना. मनाक म्हज्या सोत खबर ना. ताका लागून मन कोणाचें आयकोता कुडीचें आयकोता. समजलें. कुडीचें आयकोता. हे कुडीच्या भायर कोण आहा संवसार आहा पळय ना. संवसाराचें आयकोता. कुडीक कितें आहा दोळे आहा. सो दोळ्यांनी कितें दिसता पळय त्या प्रमाणें म्हजें मन मागीर तें चिंतनांनी बसता पळय ना. जरी तर आतां आमचो शेजारी आमकां सदां वळखीता. समजलें. एक दीस सकाळीं उठल्या उपरांत तो वळखीना. कितें जातलें. कित्याक रागार जाला. हें खंय चिंतूंक पडटा तूं. खंय चिंतूंक पडटा मनान. समजलें. मनान चिंतूंक पडटा. कित्याक कुडीच्या दोळ्यांनी कितें दाखयलें शेजारी रागार जाला शेजारी वळखीना. समजता. शेजारी वळखीना म्हूण म्हाका कोण दाखोवन दिता दोळे दाखोवन दिता आनी मनाक मॅसेज धाडटा. मन दाखोवन दिता काय दोळे पळयता शेजाऱ्याक. कन्फ्यूज जायनाका. शेजारी हां अंडरस्टूड न्हू. आतां शेजाऱ्याक कोण पळयता. दॅट्स वाय आय एम एक्सप्लेनिंग. शेजाऱ्याक कोण पळयता. वेन यू गो इन इंग्लीश टिचींग ऑल्सो ऑन द इन्फो चॅनल इट्स देर ऑन द चॅनल JCLM channel. You are not following because it's in Konkani we are saying. Spirit, soul and body. शेजाऱ्याक कोण पळयता दोळे पळयता. दोळे खंय आसा ओतम्यांक आहा खंय आहा कुडीक आहा. सो दोळे तुका कितें दाखयता भितरलें वो भायलें. सो दोळ्यांनी कोणाक दाखयलो शेजाऱ्याक. शेजाऱ्याचें एक्शन कितें वळखीना. करेक्ट. आतां हे दोळे जे कितें पळयता भायले दोळे खंय आसा बॉडीक आहा न्हू कुडीक आहा न्हू. सो हे दोळे पळय भायल्यान कितें पळयता ती मॅसेज कोणाक धाडटा. कोणाक धाडटा. सोलाक धाडटा काय स्पिरिटाक धाडटा. मायंडाक. कित्याक आमची स्पिरीट आनी आमची बॉडी सांगाता येना. कित्याक मोदें कोण तरी आहा. सो म्हजें ओतमो आनी म्हजें कूड सांगाता जायना. कित्याक मोदें कोण आहा. सो कुडीचें हेणें आयकोपाक मोदें सोल आहा. ओतम्याचें कुडीन आयकोपाक मन मोदें आहा. इतलें समजता तुमकां. ओके. आतां दोळे खंय आहा म्हणलें आमचे कुडीक आहा. सो कुडीन कोणाक दाखयलो शेजाऱ्याचें एक्शन. शेजाऱ्याचें एक्शन कोणें पळयलें दोळ्यांनी. दोळ्यांनी मॅसेज कोणाक धाडली मायंडाक. आतां मायंड कितें म्हणटा चिंतूंक पडया. कित्याक गाय हेका कितें जालें. हेका कोणेन कितें सांगलें म्हजें. करेक्ट. कोणेन हेका कितें सांगलें. आतां मायंड चिंतता कोण आहा गाय म्हजो दुस्मान आनीक शेजाऱ्याक चाडयो सांगपाक. हें मन कितें चिंता आतां. ह्यो सगल्यो खबरो कोणाचें आयकोन दोळ्यांनी पळयला ती मॅसेज घेवन. करेक्ट. पूण आतां हें मन कुडीचें आयकत बसता. कित्याक ह्या मनाक ओतम्यान कितें आहा तें आजून बरी जबर खबर ना. ओतम्यान कितें आहा तें मनाक तर सांगपाक जाय जाल्यार हांवें दीस आनी रात ह्या ओतम्यांक फीड करपाक नाका. ओतम्यांक कशें फीड करतलीं आमी देवाचें उतर दीस आनी रात आयकोन पळयत पुस्तक वाचून देवाचें उतर उलोवन आमी कोणाक फिडींग दिता जेवण दिता ओतम्यांक. सो जेन्ना हो ओतमो म्हजो देवाचें उतर हांव डिसिजन घेतलें देवाचें उतर वाचपाक आयकोत रावतलें तेन्ना हें मन हांगा म्हजें वजन पळयतलें. समजता.
जेन्ना म्हज्या आत्म्यान कितें आहा तें हें मायंड आतां उतर वाचपाक कोणें डिसिजन घेवचें पडलें मनान. सो हें मन जेन्ना पुस्तक वाचूंक वयतलें पुस्तकार कितें बरयलां दुस्मानाचो मोग कर शेजाऱ्याचो मोग कर नॉट ऑन द बेसीस वॉट शेजारी इज डुईंग इट टू यू ऑन द बेसीस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड यू हॅव टू लव युअर नेबर. आतां आत्म्यान कितें जाणवा येवंक जायी की देवान कितें सांगलां शेजाऱ्याचो मोग कर रिगार्डलेस ऑफ वॉट ही इज डुईंग येस ओ नो. आतां तो ओळखीना नाका ओळखूंक आत्म्यांक तर हांव फिडींग दिता देवाच्या उतराचें जाल्यार आत्म्यान म्हजें कितें नॉलेज आहा तो कितेंय करुनी हांव ओळखीता. समजलें. सो आतां मायंडा कडेन डिसिजन आहा आत्म्याचें आयकोन देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव चलों गे कुडीचें आयकोन शेजारी ओळखीना त्या प्रमाणे हांव टेंशन घेवन बसों. समजलें. सो आतां आत्मो म्हजो डिसायड करतलो जेन्ना म्हज्या कुडी आत्म्यान मन म्हजें डिसायड करतलें की आत्म्यान कितें नॉलेज आहा आतां की शेजाऱ्याचो मोग कर तो ओळखीना नाका ओळखूंक हांव वयता आनी ओळखीता. हें गिन्यान म्हाका खंयच्यान येता आत्म्यान सान. आत्म्यान खंयचें गिन्यान वयतलें देवाच्या उतरांतल्यान. सो उतर फीड करूंक नाका म्हज्या भितर. सो कितें गरजेचें ह्या मनान म्हज्या आत्म्या प्रमाणे जियोपाक देवाचें उतर म्हज्या भितर वचपाक भोव गरजेचें. सिंपल. समजलें. गाय हो डायग्राम आहा तो माथ्यायल्यान धांवला. समजता. आनी एक पाटी सांगता हे आनी एक पाटी सांगता ओके. आतां आत्म्यांक खबर गमतेली सॉरी मनांक वेन आय डू आत्मा ओवर हियर करेक्ट मी नो आय विल पेइंग अटेंशन ऑर नो. सो वाय यू आर नॉट करेक्टिंग आय एम सेइंग आत्मा हियर इट मीन्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. मन जेन्ना नॉलेज आसतली मनांक की आत्म्यान कितें आहा शेजाऱ्याचो मोग कर खंय बरयलेलें आहा पवित्र पुस्तकान करेक्ट. पवित्र पुस्तकान आहा तें सगलें खंय वयता नॉलेज आत्म्यान. हें सगलें शिकप खंय वयता आत्म्यान करेक्ट. आतां आत्म्यान म्हज्या कितें आहा शेजाऱ्याचो मोग कर. दोळे कितें म्हणटा शेजाऱ्यान कितें केलां ती मॅसेज धाडल्या. हिंगाच्यान मॅसेज कितें येता शेजाऱ्याचो मोग कर. हिंगासान मॅसेज कितें वयता शेजाऱ्यान कितें केलां पळय तें. आतां डिसिजन कोणें घेवंक जाय मनान. जरी तर म्हजें वजन हिंगा सुबेज आहा जाल्यार हें मन म्हजें आत्म्या प्रमाणे डिसिजन घेतलें आनी शेजारी कितेंय करूंक हांव वयतालें. बरो मरे तूं कितें रे आयज म्हाका पळोवंक ना तुवें ओळखूंक ना मरे कितें जालां सगलें बरें आहा यो रे चाव पियोया. यू कॅन कॉल. तेच्या मनान राग पासून आहा जाल्यार कितें जातलो तूं मोग दिता तें पळोवन कितेंय मनान आसूं तेच्या मनान आहा तें मोग दिता थिंगासो राग उरोना. सो इवन दो तेच्या काळजान राग पासून जर तुजो येला तो चितूंक पडटलो अरे हो म्हाका आपयता आनी हांव कित्याक रागार जावं. ओके चल या कानार हात घालून तुवें हाडलो शेजाऱ्याक भितर चाव दिली बसले देवाचें उतर उलयलें जाली फेलोशीप जालें आत्म्या प्रमाणे वयवना. पूण जरी तर हे दोळे कितें दाखयतात त्या प्रमाणे मन तर डिसिजन घेता ओ तो म्हाका वळखीना हांव आनीक वळखुचो ना. दुस्मान काय वाडली वयवना. पूण जेन्ना तर आत्म्यान कितें म्हजें देवाचें उतरा प्रमाणे बरोवन आहा वो आत्मो म्हज्या मनान कितें सांगतलो शेजाऱ्याचो मोग कर. आतां जेन्ना हांगा तर म्हजें नॉलेज बोल्लेली आहा हिंगा तर देवाचें उतर हांवें बोल्लां म्हज्या आत्म्यान जाल्यार म्हजें मन कितें डिसिजन घेतलें शेजाऱ्याचो मोग करपाक. जरी तर हांव म्हज्या आत्म्यांक जेवण दित ना उतरान म्हजे भितर हांव भरीत ना जाल्यार हें मनाक आनीक चॉयस ना आयकचें पडलें कुडीचें तो उलयना हांव उलयना. समजलें. सो देवाच्या उतरान दीस आनी रात आमी रिगोन रावत रावपाक जाय. ही एक्चुअली टिचींग इतल्यान सोंपोन हेजेर जायतें आहा बट आय वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टँड इन अ सिंपल वे. सादेपणी तुमी सजमोंक जाय म्हणून चड डीप वचना पूण सजमलें तुमकां कितें म्हणटा तें सजमलें. भूक लागली न्हू चायेची ना नाका चाव हे केल्या ब्रदरीन रेडी आं तुमकां काय म्हणचो ना. प्रेज गॉड. सजमलें. सो तेका लागून आमी जें उतर आमच्या मनान जेन्ना आमी काळज आत्म्यान जेन्ना आमी देवाचें उतर फीड करीत रावतलीं आतां जितलें आमी उतर वाचतलीं केन्ना केन्ना उतर वाचतना सयतान येतलो नाडून कितें हें झेम येता म्हणटलो आमी म्हणोंक जाय कितें चल न्हिदया मातशी म्हणटली आमी म्हणोंक जाय होली स्पिरीट आय वॉन्ट टू स्टडी म्हाका शिकोंक जाय म्हाका तुज्या सांगाता वेळ सांगाताक स्पेंड करूंक जाय वेळ सारूंक जाय म्हाका आदार दी म्हाका ही झेम नाका हेल्प मी
टू स्टे यू नो फोकस्ड ऑन द वर्ड. म्हाका आदार दी हें शिकोंक, म्हाका न्हिदोंक नाका. जेन्ना तूं पवित्र आत्म्यांक सांगतलें न्हू जेमेचो आत्मो नान जातलो, पूण आमी सांगोंक जाय, पवित्र आत्म्याचो आदार घेवंक जाय. जेम येता म्हणून उगी बसोंक जायना. आतां ओदो दनपारां ओदो ब्रेक आसलेलो जाणा तुमी, मातसो व्हडलो जालो ब्रेक न्हू 3:30 पयलीं. म्हाका असली झेम येताली आनी म्हाका सॉलीड झेम येता. हांवें दिसतालें न्हिदोंक कशें सारकी इतली झेम येताली. पूण एट द सेम टायम आत्म्यानसान कितें येता, न्हिदप रातचें, दिसाचें न्हू. कसले गरजेक राती जागरण केलां दिसाचें न्हिदोंक? कित्याक झेम दिसाची वयवना, कांयच प्रॉब्लम ना, कांय टायर्डनस ना, झेम कित्याक? सो हांवें म्हणलें होली स्पिरीट हेल्प मी, आय वॉन्ट टू स्टडी द वर्ड. हांव देवाचें पुस्तक घेवन हांव बसलेलें थिंगासर. म्हाका झेम येताली पूण एट द सेम टायम हांवें म्हणलें होली स्पिरीट हेल्प मी, अलाव मी नॉट टू स्लीप. पूण म्हाका न्हिदोंक दिनाका, म्हाका हेल्प कर उतर फोकस करूंक, म्हाका शिकोंक जाय, म्हाका वाचूंक जाय. आय वॉन्ट टू रीड. खूंय हा झेम? कांय ना. सांगोंक जाय, आदार घेवंक जाय. कित्याक तो शाराती म्हणल्यार आदार घेवंक जायना तेजो? झेम येता बंद केली न्हिदली. रातची झेम पडना मातशें तेन्ना गडबड. रातची न्हिदोंक गेला, रातचें न्हिदोंक जाय. समजलें? नाल्यार रातचें तुमकां बसोंक जाल्यार म्हणशात झेम नाका आनी पळयत आत्म्यांक सांगशात रात केल्या न्हिदोंक. सो रातची न्हिदा, दिसाचें म्हणटा हांव. तुमचें रिलेशन तुमी पळया, तुमकां देव कितें सांगता. नाल्यार हांव न्हिदोना म्हणून तुमी न्हिदोना. कित्याक थोडीं आमची सिनियर आहा ती मातशी आड पडा, कांय प्रॉब्लम ना. हांव न्हिदना म्हणून तुमकां रिस्ट्रिक्शन ना. तुमी मातशी आड पडल्यार जाता. हालेलुया, थँक्यू जीसस. सो समजलें तुमकां कितें शिकल्यां ती आमी? सो आतां आमी आत्म्यान नवी जावपाक शिकता. आत्म्यान नवी जावपाक शिकता. आत्म्यान आमी ऑलरेडी नवी जालीं. केन्ना ती? 2000 वर्सां पयलीं जेजू क्रिस्तान मेला तेन्ना आमकां आत्म्यान नवी केल्या. ज्या जाग्यार आमी मेलोली आमकां परत्यान जीव दिला आत्म्यान. समजलें? आतां आमी आमच्या मनाची नवसरणी करपाक लागून देवाचें उतर शिकता. कित्याक मन आमचें कोणा भशेन जावपाक जाय? देवाच्या उतरा प्रमाणे जावपाक जाय. आत्म्यान कितें आहा तें जाणा जावपाक जाय. समजलें? तेका लागून आमी देवाचें उतर शिकता, उतरा प्रमाणे जियोंक. अंडरस्टूड? थँक्यू जीसस. हालेलुया. तूं कोणी एंडींग प्रेयर करूंक सोदता? कम सिस्टर, डू द क्लोजिंग प्रेयर. या कम. Thank you, Jesus. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. English and also, no? Lord Jesus, we thank you for bringing us here and giving your word. I thank you for each and every one who participated in this teaching and learning in a very special way. Bless Anisha. She has taken so much of effort to bring this in for us. I make this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. You know, God knows exactly what we need. You know, Holy Spirit, He knows what we need, what we are going through, where we are lacking. According to that, He reveals. Are you understanding? So, you know, it's supernatural, we can say. आमकां दिसता कितें आमी आमचे जाणवाये प्रमाणे करता, पूण आमी आमचे जाणवाये प्रमाणे करना. पवित्र आत्मो एक शाराती कसो देवान आमकां फावो केला. शाराती म्हणजे कोण? हेल्पर. यू नो, इन द बूक ऑफ जॉन जेजू म्हणटा की आपूण तुमकां एकसुरी सोडचो ना. I will not leave you abandoned. I will not leave you alone, but I will send a helper to you all, and that helper is the Holy Spirit. So जेन्ना आमी जेजूच्या नांवान मागणें करता, जेजूच्या नांवान आमी जेन्ना देवाचें उतर परगट्टा, हो शाराती आमच्या सांगाता पावला आमच्या सांगाता तो आसा. आनी आमचो कितेंय तो आवंडो जावनी, खंयसरी इन एनी एरिया, यू नो, वी आर लॅकिंग, वी आर फेलिंग, वी कांट डू इट. इट इज द होली स्पिरीट हू हेल्प्स अस इन दोज एरियाज, यू नो. आनी ज्या जाग्याचेर आमकां शिकोवण पासून शिकताना जेन्ना आमकां गमना, यू नो, आमी कितें शिकोवचें, कितें सांगचें. फॉर मी ऑल्सो, नो, वी कम विथ द नोट्स प्रिपेर्ड, पूण हिंगा पावल्या उपरांत हिंगा दुसऱ्यान जाता. रियली पयलें हांवें दिसतालें म्हाका खरेंच आमी शिकोवन येता तें जायत ना, दुसरें टिचींग जाता, दुसरो टॉपीक येता, कितें जाता. इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट, एंड आय बिलीव इट. यू नो वाय आय बिलीव इट? बिकॉज आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट विथ माय लायफ. एक्चुअली आमची जायतीं जाणां प्रिचर्स पासून जायतीं येता, सेम दिता एक्सपिरियन्स, बिकॉज दे नो दॅट इज वॉट इट इज हॅपनिंग वेन यू कम ऑन द पुलपीट. कित्याक आमी येता खरें दुसरे टॉपिक्स घेवन, पूण देव जाणा. आतां पळय आमकां पळयत आत्म्याचे पासून आतां स्पिरीट सोल पासून आमी म्हणटा, आतां फॉर अस आतां आमकां जाणवाय आसा,
सोजमणी येयल्या कित्याक सुरवातेक आमी नको कोण तरी येवन आमकां शिकयलें कोण तरी येवन आमकां सोजमयलें स्क्रिप्चर दाखयलें एविडन्स दिलो द रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज दी एविडन्स येस ओ नो देवाचें बरयलेलें उतर जावन आसा एक आमकां गोवाय कशी एक प्रूफ कसो त्या प्रमाणे आमकां गमलें सोत कितें तें यू पुट इट ऑफ यू स्टील ऑनलायन ओके एनीवेज नो वाय एम सेयींग दीस यू नो कित्याक आमी प्लॅन करून येता आमी डिसिजन करून येता आमी सगळें शिकोवन येता शिकप गरजेचें पळय तो मग शिकप तर भितर ना कसो शिकयतलो तेणें कितें म्हणलां जें जेजून म्हणलां जें कितें पळय आपणें तुमकां शिकयलां आनी सांगलां तो तुमच्या उगडासाक हाडटलो सो शिकप गरजेचें पूण आमच्या उगडासाक कितें कितें हाडूंक जाय तें तेजेर थरलेलें आहा समजलें सो आमी जेन्ना आमी हो टॉपीक पासून आय हॅव नेवर एवर थॉट अबाउट दीस टॉपीक टू गीव टुडे सडनली तो क्वेश्चन येयलो आमी ओतमो साल्वार करपाक येयल्या काय मनाची नवसरणी कोण कोण ओतमो साल्वार जायते हात वयर येयले तेका लागून हिंगा वयचें पडलें आनी दॅट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट आय बिलीव बिकॉज ही न्यू मनीस कितें सोजमता कितें सोजमना येयली आमी बसलीं आयकलें सोजमणी मेळोंक ना जाल्यार कितें फायदो जालो पळय ना सो आतां म्हाका तर खबर ना तुमी कितें सोजमल्यार कितें ना आनी हांव चिंतिना पासून कोण कितें सोजमलां कितें ना बिकॉज होली स्पिरीट इज देट टू गीव यू दी रायट अंडरस्टँडींग टू गीव यू द रायट नॉलेज टू गीव यू द रायट विजडम दॅट इज हीज वर्क आमकां त्या वाठारान तो हुस्को काडपाची आमकां गरज ना समजलें सो इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरीट तो करतलो सगळें कितें जाणवाय आनी कितें शिकवण बिकॉज इन लॉट ऑफ एरियाज यू नो आय बिलीव म्हाका पासून आजून हांव सगळें शिकोंक ना हांव सगळें आजून आय डोंट नो म्हाका अशें खबर ना की हांव सगळें जाणा देर आर मेनी एरियाज वीच आय स्टील डोंट नो एंड आय बिलीव दॅट डे बाय डे ही इज रिविलींग दॅट इज कॉल्ड डिपेंडींग ऑन हीम रिलायींग ऑन हीम बिकॉज ही डज द थिंग ही डज द जॉब हालेलुया ओके आय डोंट वॉन्ट टू टेक मोर टायम